बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुर्गींच्या बापा, ह्या वेळा खातीर हांव तुका आर्गां दिता. ह्या जाग्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता. दुनिया हो जागो तुवें आमकां तयार करून दिला. देवाचें उतर परगट करूंक, देवाचो मोग दुसऱ्या सोबें शेअर करूंक. दुनिया तुवें जे रिसोर्सीस सिस्टर शार्मिला आनी ताच्या कुटुंबान दिल्ले आसात ते तांच्यांनी तुजें उतर परगटूंक यूज केल्यात. संडे बाय संडे आमचो ब्रदर रेमंड हांगा येवन देवाचें उतर परगट करता. दुनिया हो लोक ही जी पोरजां तुजी हांगा आयिल्ली आसा, जो तुजो मोग तांच्यांनी अणभवला, तांचे भितर एक बूक, एक तान आयल्या आनी ताका लागून ती हांगा आजीर जाल्यान. होली स्पिरीट, यू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर माय वोकल कॉर्ड्स. जें कितें हांव उलयतलें, let that be to increase Jesus and let me decrease. दुनिया तुवें म्हणलां जी दोग तेग म्हज्या नांवान एकठांय आसा थंय हांव आसा. तर ह्या वेळार तूं आमचें सगळें आसाय आनी एका मनाचें जावन आमी कितें अग्री जायत जाल्यार तें सुर्गींचो बापूय आमचें मागणें मानून घेता. तर आयज जेन्ना आमी देवीक काकुतीची परब समोर उमल्या, थँक्यू जीसस, तुजी दया, तुजी काकूत आमचे सगळें, आमच्या पातकांचें आमकां बोगसणें दिवन हें जें मरणाचें फर्मोण आसलेलें तातूंतलें आमकां निवारून आमकां सुर्गींच्या राजाचे दायजी केल्यात देखून. Thank you, Lord, for making us heirs of the kingdom of heaven. सुर्गींच्या बापा, हांगा हाजीर आसलेल्या एक एक भाव, भयणीक, भुरग्याक हांव तुज्या हातांत घालता. आनी हें देवाचें उतर जें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरतलें तें तांच्या काळजान बसूंक, that the Holy Spirit will convict them. आणि ती जेन्ना हांगाच्यान भायर सरतलीं, their lives will never be the same again. Abba Father, we make this prayer in the name of your beloved Son, Lord Jesus Christ. Amen. 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 Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. सगळीं तुमी बरी आहात? होय. खुशाल आसात? आयज कसली परब समोर उमल्या? जेजूच्या काकुतीची. जेजूच्या काकुतीची. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो फुडें वयचे पयलीं म्हजी ल्हानशी गोवायकी हांव दिवंक सोदतां. आनी ही गोवायकी हांव दिवंक सोदतां कित्याक थोडीं जाणां म्हाका वळखतात आनी तेमी घोडे म्हजी टेस्टिमनी आयकल्या आसतली, पूण घोडे जायतीं जाणां हांगा आसतलीं तीं म्हाका वळखनात आनीक तेमकां खबर ना म्हजी गोवायकी कितें तें आनी हांव कित्या पासत जें हांव आतां हांगा उबें रावन देवाचें उतर परगोडटा. कित्याक जें कितें आमी काम कोत्ताय तितून कितें ना कितें एक रिजन आसता न्हू. कितें आमी करता जाल्यार तितून एक रिजन आसता, होय काय ना? होय न्हू. सो आमी सर्विसेक वयता. कितलीं जाणां तुमी वावराक वयता? हात उबारा पळोवया. ओके. सो कित्याक लागून वावराक वयता आमी? पयशांक लागून वयता न्हू. हय, पयशे गरजेचे कित्याक आमकां जेवण जाय, आमकां न्हेसवण जाय, आमच्यो सगल्यो गरजो
मेळोंक जाय. सो ताका लागून काम करप एकदम गरजेचें आनी काम केलें म्हणटकूर आमकां पागार मेळटा. ताचे वरवीं आमचो कुटूंब आमी बरे भाशेन चलोवंक पावता. सम ऑफ द वर्ड्स म्हाका कोंकणीन येवपाक एक एकदां मातशें आवगड लागता एंड आय लूक फॉरवर्ड टू सिस्टर जॉनिना टू हेल्प मी विथ द वर्ड्स, कित्याक चडशे म्हजी क्लासीस इंग्लिशीनूच आसता. बट हांव प्रयत्न करता, कित्याक जे पर्यान आमी ट्राय करिना त्या पर्यान आमचें सारकें जावचें ना न्हू. ट्राय करून करून मागीर सारकें येता न्हू उलोवंक. सो आतां कित्याक लागून हांवें विचारलें, हांव कित्याक पासत देवाचें उतर शेअर करता. आतां ब्रदरान इंट्रोड्यूस केलां. म्हजें नांव सुमित्रा आनी जेन्ना हांव 44 वर्सांचे पिरायेचें आहलें तेन्ना म्हाका कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हणून डायग्नोसीस जालें. आतां कॅन्सर म्हणटा तें उतर आयकलें म्हणटकूच रोखडी आमचेर भिरांत येता, आमी हुशाल जाता. भिरांत येता न्हू. आतां कॅन आय हॅव अ रेज ऑफ हँड्स? कोणूय तुमचे मदलो ही पिडा तुमकां हाजे पयलीं जाल्ली आसा ओ आतां आसा, ओ तुमचे फॅमिलीन कोणूय तरी तुमचो वांगडी फॅमिली मेंबराक ही पिडा आसा, मे बी अ फ्रेंड. कॅन यू जस्ट रेज युअर हँड? आय जस्ट वॉन्ट टू नो हे पिडे वरवीं कोण अफेक्ट जाला. ओके, वी हॅव अ फ्यू पीपल. आतां जेन्ना ही पिडा जाल्या म्हणून खबर मेळटा जाल्यार पयलें जें आमच्या मनान येता, म्हज्या मनान आयलें वॉज भिरांत. ओके, आनी भिरांत येयली कित्याक खबर ना आतां वाचतलें काय मरतलें. देवाचें उतर ना म्हजे भितर. आतां हांव एक क्रिस्ती कुटुंबान जल्माक आयलां. म्हाका 3 जाण भाव आसा. हांव ल्हान सगल्यांकून, दोनी गर्ल. आनीक क्रिस्ती धर्मान जल्मला म्हणटकूच डिफॉल्ट हांव क्रिस्तांव. सो क्रिस्तांव जेन्ना आमी जल्मता क्रिस्ती कुटुंबान जल्मता तेन्ना आमकां कितें जाता, सगळें चलता न्हू. क्रिस्तांव आमी कांय एफर्ट घालची पडना. जायतीं गोडे आमची हांगा भाव भयणी आसतलीं, तिंगोडे जल्मांतावन क्रिस्ती कुटुंबान जल्माक येवंक ना, पूण तांणी क्रिस्ताचो मोग अणभवला आनी मागीर ताणें आपलें काळीज आनी जेजूक आपल्या जिविताचो दोनी म्हूण मानून घेतला. आनी जायते फावटी आमी पळयता जो मनीस क्रिस्ताक मागीर अणभवता ती मनशां जायते फावटी चड मोगान लासतात जेजूच्या. आनी आमकां जे लायक यू नो फुंक्याचें देणें न्हू, आमी क्रिस्तीच कुटुंबान जल्मल्या. सो आमचे थंय आमचो एफर्ट आसना जाणा जावं जेजू म्हणल्यार कोण, पवित्र पुस्तक म्हणल्यार कितें, आमी चडसो तोकोस घेना. सो तेच भाशेन म्हजें तशेंच आसलें की बॉर्न इन अ क्रिस्टियन फॅमिली न्हू. सदांच मिसाक आवय बापाय वांगडा मिसाक वचप, घरान मागणें, सो चालू आसलें. आनी आमची आर्थीक परिस्थिती इतली बरी आसूंक ना की लायक आय वॉज नॉट बॉर्न इन अ सामकें गिरेस्त घोराब्यान अशें जावंक ना. म्हजो बापूय माड काडटालो. सो बापूय माड काडटालो म्हणटकूर माड काडून ताणें 4 भुरग्यांक पोसलीं. हांव जेन्ना ल्हान आसलोलें आमचें चुट्टांचें घर जमनीक शेणान हें करतालें न्हू, शेण आसतालें तशें, पेत्रोलाचो दिवो. सो आमी जेन्ना शिंकताल्यो तेन्ना पेत्रोलाचो दिवो घेवन शिंकल्या. सो जेवण हाण केन्ना उणें जावंक ना, पूण लग्जरियस लायफ अशें आसूंक ना. तर म्हाका कितें दिसतालें आनी देवाचे कृपेन म्हाका मोत बरी दिल्ली देवान म्हणटकूर हांव बरें शिंकतालें. सो म्हाका कितें दिसतालें, हांव शिंकतां, हांव एफर्ट घालतां आनी हांव एफर्ट घालतां म्हणटकूर हांव म्हाका बरें मार्क्सांनी पास जाता. सो तितून आनी देवाचो कितें हात आहा. हांव शिंकतां म्हणून म्हाका बरे मार्क्स पडटात. लोक आसा न्हू बरे घरांनी जियेतात, टेरसीचीं घरां, कार आसता, मोटर आसता, बरी न्हेसतात, पार्टींक वयतात. तसलें आमचे कुटुंबान तसलें एक्सपिरियन्स म्हाका आसूंक ना. वेन आय वॉज ल्हान आसतना हें एक्सपिरियन्स म्हाका मेळोंक ना.
सो म्हाका दिसतालें जें कितें हांव शिकतां हांव स्कुलान टॉपर आनी कॉलेजीन गेलें हांव टॉपर. सो युनिवर्सिटी आय डीड वेल, मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी केलें थिंगा गोल्ड मेडलिस्ट. सो म्हाका मातशें म्हजेरूच एक वॉट वी से नो सेल्फ कॉन्फिडंट म्हजें आय वूड से आय वॉज सेल्फ कॉन्फिडंट. आनी म्हाका दिसतालें जें हांवें अचीव केलां तें म्हजे मेहनतीन केलां. तितून देवाक ओके देवा तूं पाव म्हणपाचें, पूण व्हडलेंशें कांय ना की लायक यू नो लोकां भशेन म्हाका व्हडलीशी कम्फर्टेबल लायफ मेळोंक ना. सो माय फोकस वॉज ऑन बरें शिंक, बरें काम कर, बरी सर्वीस कर. आनी हितून हांवें कितें केलें, जेन्ना हांव वाडटालें तेन्ना सर्विसेक गेलें. वेन आय स्टार्टेड वर्कींग थंय म्हाका बरे जॉब मेळ्ळे, रेकग्निशन मेळ्ळें. कंपनीन बरे भशेन काम करतालें म्हणटकूर म्हाका प्रोजेक्ट्स आसले, भायल्या गांवांनी धाडटालीं. बिजनस क्लासीन सुद्दां म्हाका धाडलां फॉर फॉरेन ट्रॅवल, बऱ्या गाड्यांनी वचप, 5 स्टार हॉटेलांनी रावप. सो मागीर म्हाका कितें मातशें यू फील गूड लायक. आनी इन दॅट ऑल्सो कितें दिसता हांवें एफर्ट घातले म्हणून म्हाका मेळ्ळां. हितून व्हडलें देवाचें अशें म्हाका कांय स्पेशल उपकारशे देवाक आर्गां दिवप तसलें व्हडलेंशें म्हजे भितर आसोंक ना. सो जेन्ना कामान आसलें थंय मातशें प्रॉब्लम आसलें म्हाका, कित्याक म्हजें आनी म्हज्या मॅनेजराचें बरें पडोन आसलें. कितें हांव एकदां सारकें करता आसतना एक पाटी मॅनेजराक तांकां जेन्ना जायते फावटी आमी पळयता एक मनीस सारके तरेन काम करता जाल्यार सारके तरेन प्रोटोकॉल फॉलो केले म्हणटकूर लोक आसता न्हू तांकां ती आडकोड जाता. केन्ना तुमी अणभवलें तशें, तुमी काम सारकें आसा तें करतात पूण तुजे सोरभोंवती लोक आसता तांकां नाका तशें करपाक. शॉर्टकट केल्यार अदीक बरें, कित्याक बेगीन जाता न्हू. तुमी केन्नाय अणभवला? या इज इट इजी टू ऑलवेज फॉलो द रायट पाथ? म्हणजे सदांच सारकें स्टेप बाय स्टेप करतलो जाल्यार तुका सदांच दुसऱ्याचो तेंको आसता काय ऑपोजिशन आसता न्हू. म्हाकाय तशें आसलें आनी कामाचेर जायते प्रॉब्लम आसलें. सो तितून हांव म्हाका कितें दिसतालें हांव इतलें सारकें काम करता आनी हो म्हाका कित्याक मॅनेजर कित्याक हें करिना, रेकग्निशन कित्याक दिना. 8 years I worked in the last company. म्हाका प्रमोशनूच ना. आय जॉयन म्हणजे मॅनेजर म्हूण जॉयन जाल्लें तेच ग्रेडीर आसा. सो म्हजे भितर आतां कितें आय हॅड दॅट थिंग ऑफ म्हणजे कितें म्हणटात न्हू म्हाका राग येतालो. सो आय बी एंग्री, आय वूड बी अपसेट. मागीर दिसतालें कित्याक म्हणून हो म्हाका रेकग्नायज करिना. सो आय वॉज हॅविंग ऑल द फोकस म्हजेर, हांव इतलें बरें काम करता कित्याक म्हाका दिना. सो देर वॉज बिटरनेस. चोय थोडो तेंप जेन्ना तुका मॅनेजर कामाचेर कास्तीक करता तेन्ना आमकां पयलो राग येता. देन इट टर्न्स इन टू बिटरनेस. मागीर केन्ना तरी हेट्रडान टर्न जाता न्हू. वी एंड अप हेटिंग दॅट पर्सन न्हू. म्हाका कित्याक इतले त्रास? वेन आय डिजर्व टू बी रेकग्नायज, म्हाका बरेंपण मेळपाचें तें म्हाका मेळना म्हणटकूर आमकां भितरल्या भितर राग आनी हेट्रड येता. ओके, तशेंच कितें म्हज्याय जिवितान जालें. एंड दॅट वॉज नॉट द ओन्ली थिंग. म्हज्या कुटुंबानूय विदीन द फॅमिली देर वर अप्स एंड डावन. सगल्यांक तुमकां खबर आसा जेन्ना भाव भयणी आसता तेन्ना सगळीं मोगान पावता. लग्न जालें म्हणटकूर घरान सून येता, मागीर यू नो फॅमिली वाडटा, तितून मागीर वयर सकयल आसता. थंय प्रॉब्लम आसलें आमच्या कुटुंबान, उलोय नासतना आसलीं. सो देर वॉज अनदर एरिया ऑफ फिलींग हर्ट. मागीर आमी म्हणटा न्हू फिलींग जालें म्हणटा न्हू आमकां, तसली एक एरिया आसली. सो लायक दीस वी डोंट रियलायज, आमकां तें दिसना पूण इल्लें जें आमच्या काळजान दवरून रावता. नाव अशेंच म्हज्या जिवितान जाल्लें. एंड दॅट बिकेम अ एंट्री पॉयंट. म्हणजे एक सवलत जाली देंवचाराक म्हज्या जिवितान भितर सरपाक. कित्याक हेट्रड, हर्ट फिलींग, मागीर लिटल बीट ऑफ रिजेक्शन ही सगळीं भितर आहा म्हणटकूच तें मागीर कितें जाता आमच्या काळजान कुसता न्हू.
सो तशेंच कितें जालें आनी जेन्ना ही पिडा म्हज्या जिवितान आयली तेन्ना आय वॉज नॉट अंडरस्टँडींग कित्याक पासत आयला, कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी पळयत जाल्यार हांव एकदम बरें, हांवें कोणाक वायट करूंक ना. सो त्या वेळार तुका मागीर समजना हें कित्याक जालें, हांवें तर कोणाचें कांय वायट करूंक ना, हांव तर सगल्यांचेंच बरेंच येवजितां, पूण म्हाका खबर ना म्हज्या मनान कितें चलता तें. पूण जेन्ना हांवें एक रेतीर केलो आनीक एक 3 दिसांचो रेतीर केलो डिवायन रिट्रीटान, आनीक म्हाका देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळी, तेन्ना म्हाका कळोन आयलें की म्हजे भितर जायते अनफॉरगिवनेस आसा. अनफॉरगिवनेस ओके, हांवें बोगसणें दिवंक नासलेलें आसलें म्हज्या जिवितान. सो बिकॉज ऑफ दॅट रिट्रीट देवाच्या मोगाची, जेन्ना आयज आमी देवीक काकुतीचें परब समोरुंबल्या, देवाचे काकुतीचो जेन्ना म्हाका अनुभव आयलो आनी जेन्ना म्हाका कळोन आयलें देव कितलो मोगाळ, देव कितलो काकूतसार, आनी जितलें कितलें हांवें म्हज्या जिवितान वायट केलां तरी आसतना ताणें म्हाका बोगशिलां, जाल्यार हांवेंनूय दुसऱ्याक बोगसुपाची गरज आसा. हें जेन्ना म्हाका कळोन आयलें आनी हांवें काळजान तावन म्हज्या सगळ्या दुस्मानांक बोगशिलीं आनी थंयच रावंक ना, बोगशिलीं आनी तांचे पासत मागोंक लागलें. सो हांवें दुस्मानाक काळजान तावन बोगशिलीं आनी तांचे पासत जेन्ना हांव मागोंक लागलें, म्हजे भितरलो एक बारसो लोहू जालो. आतां जेन्ना आमी कुमसाराक वयता, फादरा कडेन कुमसाराक वयता, कुमसाराक सोन भायर सरले म्हणटगर आमकां एक आठवेच तरेचो लायक पीस आनीक लायट अशें आमकां फिलींग येता. कुमसार जाल्यार तुमी पास्कांच्या सुमयार तरी जाल्यार आसतली न्हू. सो म्हाका हो एक अनुभव आयलो आनी जेन्ना बोगसणें हांवें दिलें आनीक देन आय वेंट फॉर द ट्रिटमेंट, म्हाका 2 फावटी ऑपरेशन केलें. ते सगळे हांव डिटेल सांगना कित्याक दॅट्स नॉट मे बी रिक्वायर्ड फॉर दीस शेअरिंग. पूण आसले एक 14 म्हयने म्हजो ट्रिटमेंट, ऑपरेशन, किमोथेरपी, रेडिएशन, इम्युनोथेरपी. फॉर 14 months जेन्ना हांव कामाक वचून आसलें तेन्ना ह्या वेळार हांवें जो रेतीर केलो तेन्ना पासून म्हाका फूल समजणी अशी मेळ्ळ्या म्हणून म्हज्यान म्हणूंक जायना. म्हाका देवाचे काकुतीची समजणी बरे तरेन मेळ्ळी. पूण देवाचें उतर कशें आमच्या जिवितान आमी यूज करूंक जाय, तें अप्लाय करूंक जाय, ताची समजणी म्हाका व्हडलीशी मेळोंक नाशिल्ली. कित्याक 3 दीस ते देवाचें जें उतर आसा त्याची समजणी मेळूंक तें आमी आमचें आख्खें जिवीत भर सुद्दां आमी शिंकली जाल्यार आमच्यांनी तें आटापूंक जायना न्हू. कॅन अ ह्युमन मायंड कॉम्प्रिहेंड बायबल फ्रॉम कवर टू कवर ना. आनी 3 दीस हांवें रेतिरान सारलें म्हणटगर इल्लीशी जी म्हाका समजणी आयली ती फकत इट वॉज गूड फॉर मी. म्हाका ती समजणी मेळो की हांवें बोगसूंक जाय, हांवें राग दवरप ना आनी बोगसणें आनी दुस्मानांक बेडसांव घालप दिवप. दीस वॉज द हायलायट ऑफ द रिट्रीट जी म्हाका रेतिरान शिकोवण मेळ्ळी. दीस वॉज द हायलायट. आनी मागीर म्हाका जेन्ना हांव ट्रिटमेंट घेतालें तेन्ना म्हाका कोणी तरी म्हजो व्हडलो चेडो ताजो फ्रेंडाची आवय ब्रादर जॉन्सनाची टिचिंगान ती आयकताली. सो तिणें म्हाका JCILMचे लिंक दिलें आनी वेन आय स्टार्टेड म्हणजे ती टिचींग हांव आयकोंक लागलें. मागीर कितें जालें, पयले 3 दीस रेतीर, मागीर बायबल वाचतालें पूण समजणी मेळनासली. तेच कोत्तालें, देवीक काकुतीचो तेच हांवें ते सगळे म्हज्या ट्रिटमेंटाच्या टायमार केला. अजून हांव करता आमच्या कुटुंबान, अजून आमी देवीक काकुतीचो डिवायन मर्सी चॅपलेट आमी डेली करता. पूण देवाच्या उतराची समजणी ती तितली मेळोंक ना. आनी देवाच्या उतराची सगळी समजणी आमकां एकाच दिसान मेळना ती. बिकॉज ती इल्ली इल्ली करून जेन्ना आमी आयकता, आमचें मन आमी न्हवसरता, वेन वी रिन्यू आवर मायंड, तेन्ना आमकां देवाच्या मोगाची ओळख मेळत आसता. आनी मागीर आमचे भितर एक हंगर, एक भूक, तान वाडटा. आनी म्हज्यान म्हणूंक शकता, जरी तर आयज तुमी सगळीं हांगा आसात जाल्यार
आयज तुम्ही पयले पाटी हांगा शिवोली येवंक नात घोडे थोडीं जाणां आज पयले पावटी येयल्या आसतलीं पूण जायतीं जाणां तुमी हाज्या पयलीं ब्रदर हेमन टिचींग जें दिता तें आयकून तुमच्या जिवितान तुमी देवाच्या मोगाची ओळख अणभवल्या आसतली वय काय ना केन्नाय हात वयर काडून दाखोवंक शकता कितल्या जाणांनी हांगा येवन देवाची ओळख मेळोन देवाचो अणभव घेतला आनी ताका लागून तुमी रावतात केन्ना काय संडे येतलो आनी आमकां हें देवाचें उतर ब्रदर हेमन येवन हांगा समजायतलो कितलीं जाणां बी वाव नायस प्रेज गॉड थँक्यू जीजस सो तुमी हांगा आसात कित्याक तुमकां आतां देवाच्या उतराची समजणी हांगा बरे भाशेन मेळटा आनी देवाच्या मोगाचो अणभव मेळटा सो जेन्ना हांव ही टिचींग आयकोंक लागलें तेन्ना म्हाका समजणी मेळ्ळी आनी ही म्हज्यान म्हणोंक जायना म्हाका सगळी समजणी मेळ्ळ्या कित्याक जेन्ना जितले फावटी हांव देवाचें उतर वाचतां ईच टायम द होली स्पिरीट इज टिचींग दर एक फावटी आमकां पवित्र आत्मो समजणी रेवलेशन दीत आसता सो कोणाच्यानूच म्हणोंक जायना हांवें नाको बायबल म्हजें शिकोन जालें आतां हांव रेस्ट घेतलो तशें म्हणोंक जाता ना न्हू कित्याक इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस कित्याक जेजून म्हणलां न्हू इफ यू बी इन माय वर्ड यू वील बी माय डिसायपल्स यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ वील सेट यू फ्री ओके जेन्ना देवाच्या उतरान आमी आसता तेन्ना आमी देवाचें उतर जेन्ना आमकां उक्तेपणी समजणी मेळटा जेन्ना आमकां सोत कितें तें कळोन येता तेन्ना आमकां फ्रीडम मेळटा द ट्रूथ वील सेट अस फ्री आनी हेच भाशेन ह्या देवाच्या उतराची समजणी उद्देशी म्हजी पेकोवणी म्हाका मेळ्ळी आनी ही पेकोवणी मेळटकच म्हाका आतां एक डिसिजन करपाचें आसलें आतां हें डिसिजन कितें आतां परतून कामान वचपाचें वो कितें करपाचें पेकोवणी जाली म्हणटकच कामान वचूंक जाता न्हू जाता काय ना कोणूय दुयेंत आसा बरो जालो म्हणटकच कामाक वचूंक जाता जाता हांव एक पोस्ट ग्रॅज्युएट MSc मायक्रोबायोलॉजिस्ट म्हाका 20 वर्सां फार्मास्युटिकलान एक्सपिरियन्स आहलें माय लास्ट जॉब वॉज एज अ मॅनेजर विथ फायझर सो आय कूड गो एंड गेट अ जॉब अगेन सो नाव केम द डिसिजन पॉयंट आनी म्हाका एक डिसिजन घेवपाचें आहलें आतां परतून कामाक वचपाचें आनी पयशे कमोवपाचे काय आतां कितें करपाचें आनी त्या वेळार म्हाका जो अनुभव म्हाका मेळ्ळो जी बूक म्हाका देवाच्या उतराची आय एक्सपिरियन्स ताजे वरवीं हांवें एक डिसिजन घेतलें आतां हें म्हजें लायफ जें आसा सो आय कॉल इट तें सिमित्रा वर्जन 1 आनी हें सिमित्रा वर्जन 2 आमी म्हणटात न्हू तें ओल्ड सिमित्रा दीस इज न्यू सिमित्रा सो 2 Corinthians 5:17 कितें म्हणटा जेन्ना आमी क्रिस्तान आसता सिस्टर वील यू रीड दॅट इन कोंकणी 2 Corinthians 5:17 म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसात तर तीन एक नवी रचना पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें प्रेज गॉड आतां हांव क्रिस्तान जेन्ना दीस रात देवाचें उतर वाचतालें ताचेर नियाळ करतालें टिचींग आयकतालें नोट्स बरयतालें तेन्ना हांव एक नवी रचना पोरणे तें गेलें पोरणे कसलें बॉक्सोनी दिवप ना हर्ट जावन रावप तें सगळें गेलें आनी आफ्टर आय गॉट दॅट एक्सपिरियन्स आतां म्हजो मॅनेजर ताचें आनी म्हजें जें पडोन आहलें वी बिकेम गूड टू ईच अदर सो ती जी दुस्मानकाय आसली ती सोंपली कुटुंबान जें कितें वयर सकयल आहलोलें तेंय बरें जालें कशें बरें जालें कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका कळून आयलें की म्हज्या जिवितान जें कितें घडटा तें दुसऱ्याचेर तारलोलें ना म्हज्या जिवितान जें कितें घडटा तें दुसऱ्याचेर तारलोलें ना आमी जायते फावटी म्हणटात न्हू आवय म्हज्या जिवितान सगळेंच वायट आनी वायटूच आहा कित्याक सगळें वायट जाता तें म्हजे सुनेक लागून म्हणटात ओ सगळें वायट जाता तें म्हजे सासूमायक लागून सो प्रॉब्लम कोण दुसरो प्रॉब्लम हांव काय दुसरो न्हू म्हाका लागून केन्ना प्रॉब्लम जाता हें केन्नाच जायना प्रॉब्लम जाता तें दुसऱ्याक लागून सो आमी कितें म्हणटा ताका लागून म्हजें जिवीत एक वी से नो माय लायफ इज अ लायक हेल
म्हणजे नरक करून दवरला म्हजें जिवीत. म्हजे मे बी सासू माय जावं म्हजे नडन आसा ना कोण आनी कोण सोयरी आसा तांकां लागून म्हजें जिवीत वायट जालां. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो हांव सांगूंक सोदतां म्हजें जिवीत खूब वायट जालोलें. पूण जेन्ना म्हाका देवाच्या मोगाची ओळख आयली आनी म्हाका कळून आयलें की म्हजें जिवीत जरी तर वायट आसा, म्हजी जिविताची परिस्थिती तर बरी ना, ती दुसऱ्याक लागून न्हय. हांव कशें वागता, दुसरो म्हजे ताईं कितेंय करीत, पूण हांव कशें रिस्पॉन्ड करता ताचेर म्हजें जिवीत तारलोलें आसा. आतां समज ट्रॅफिक आतां आमी रस्त्यार पळयता जाल्यार गोंयांत खूब मोटरां जाल्यात न्हू, खूब जाला न्हू ट्रॅफिक. अशें एक 10 वर्सां पयलीं इतली ट्रॅफिक आसोंक ना. सो ट्रॅफिक म्हणजे रस्त्यार तूं गाडी चलयता आसतना कोणूय हुंच्यानी वयता न्हू, तुका लेफ्ट हँड तूं इंडिकेटर मारून सुद्दां आहा म्हण तूं लेफ्ट टर्न घेवपाक, स्टील समबडी वील ओवरटेक यू. लेफ्टानूच कोणूय मोटर घेवन वयता न्हू, फ्रस्ट्रेशन जाता न्हू. आतां समज तूं सकाळचोच कामाक वयता, लायक यू आवट घरांतल्यान 8 वरांचेर भायर सरलो आनीक एक घराच्यान 5 मिनटां मुखार, म्हणजे यू ड्रिवन 5 मिनटां आनी अशेंच कोणें तर तुका रॉंग सायडीन काट मारलें, मागीर तोंडांतल्यान बरी उतरां येता काय वायटोवी उतरां येता? वायटोवी उतरां येता. जेन्ना एक मनीस ही वायटोवी उतरां आपल्या तोंडांतल्यान उच्चारता, मागीर त्या मनशाचो दीस बरो वयतलो काय वायट जातलो? वायट जातलो. जाल्यार तसल्या वेळार तुका एक ऑप्शन आहा की तुवें तोंड बंद करून ओ तोंड तुजें उगडून म्हणूंक गॉड ब्लेस दॅट पर्सन. तुज्यान म्हणोंक जाता आय ब्लेस दॅट पर्सन. आनी ताजेहून अदीक बरें जायते आयज सुद्दां म्हाका हांवें पळयलां समबडी लायक ओवरटूक ऑन द लेफ्ट, हांवें सायड लायट मारल्या लेफ्ट, हांव हाफ टर्न घेतला तरी आसतना कोण एकलो लेफ्टान गेलो लेफ्ट घेवन. सो इरिटेशन येता न्हू. मागीर आमी कितें म्हणटा लायक यू नो समटायम्स जायते जाणी म्हणटा ओय तुकाच वेळ जाता, आमी बेकार आहा न्हू हांगा रावंक, तुका बसोंक दिवं. जायते पावटी आमी कितें म्हणटा ना लायक यू नो रॉंग थॉट्स एंड वी विश. एक एकदां जायते जाण म्हणटा एकानी बरें जावपाना, ओ मुखार वचोन मोताच म्हणटाय फास्ट कोण तरी तुका काट करून गेलो जाल्यार एक एकदां आनी यू आर सो इरिटेटेड ओ गेलो अशी आमच्या तोंडांतल्यान उतरां येता. हय, आतां तेका म्हणटा आमी रिएक्शन. पूण आतां आमी कितें करूंक जाय? आमी रिस्पॉन्ड करूंक जाय. आतां आमकां खबर आसा तो मनीस जो जशे तरेन चलयता मोटर तें सारकें ना. सो वॉट वी हॅव टू डू इज वी कॅन मेक अ प्रेयर फॉर दॅट पर्सन. देवा ओ जें कितें करता तें सारकें ना. ओके, वी हॅव टू ब्लेस दॅट पर्सन. ताच्या जिवितान कसली जी अडचण आहा, कसली जी आडकोड आसा, मे बी दॅट पर्सन इज रियली इन अ रश. वी डोंट नो न्हू ताच्या जिविताचें सिट्युएशन कशें आसा तें आमकां खबर ना. घोडे कोण दुयेंत आसा आसतलो, कोणाक ते घोडे ओको धाडूंक गेल्ले, घोडे कोण हॉस्पिटलान आसा आसतलो, ओर टायमार तांकां खूंय तरी पावोंक जाय. वी डू नॉट नो द सिट्युएशन. त्या मनशाची परिस्थिती आमकां खबर ना. पूण आमी विदीन आमच्या फ्रेमवर्कान आमी जजमेंट पास केलो. आमचें फर्स्ट जजमेंट कितें? पासियेंस ना म्हणटात न्हू. पासियेंसूय ना लोकांक, हुंयच्यानी वयताय. मे आमकां खबर ना न्हू ताजें सिट्युएशन कशें आसा तें. सो ताका लागून रिस्पॉन्डिंग वे वील बी आमी त्या मनशा पासत मागोवंक आनी वी हॅव टू ब्लेस दॅट पर्सन एंड वी हॅव टू कॉल. म्हणजे आमी कितें म्हणोंक जाय दोनया ह्या मनशाच्या जिवितान तुजो एक लेबरर धाड, ताका देवाच्या मोगाची ओळख मेळोवंक. आनी जे कितें ताच्या जिवितान प्रश्न आसात, जे तांच्या जिवितान कितें वायट घडलां तितूंतले तांकां भायर सरोंक तूंच तांकां आदार दी. So now what we are doing, we are putting a cover of protection. So rather than cursing that person, आमी ताका बेसांव दिता. सो जेन्ना हांवें हे भाशेन दुसऱ्या पासत मागूंक सुरवात केली, दुसऱ्या पासत ब्लेस केले, तेन्ना माय लायफ वॉज व्हेरी पिसफूल. म्हज्या जिवितान एक शांती आयली. आनी जेन्ना म्हाका हें कळ्ळें तेन्ना हांवें म्हणलें आतां म्हाका परतून सर्वीस करपाचें ना. जो देवाचो अणभव म्हाका मेळ्ळा त्या देवाच्या अणभवा उदेशी
आतां म्हाका हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगोट करूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सो आयज तर हांव हांगा आसा जाल्यार म्हाका जी देवाची काकलूत जी हांवें अणभवल्या आनी देवाचो मोग जो देवान म्हजो इतलो मोग केला की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारान फुरसार मरूंक धाडलो म्हज्या पातकां पासत. आनी जेन्ना हांवें ताजेर बाबार दवरला जाल्यार म्हाका सासणीक जिवीत आसा आनी म्हाका सासणीक जिवीत आसा म्हणटकूर म्हाका हें सासणीक जिवीत सगल्यांक मेळ्ळें जाय. आनी ताका लागून म्हाका आतां एक थार ना, कित्याक म्हाका जाय म्हजे कडेन घडटा ते परी हांवें वचून हें देवाचें उतर दुसऱ्याक दिवंक जाय, कित्याक आतां म्हाका एक अणभव मेळ्ळा. सो नाव आय हॅव टू गो आवट आनी ही देवाची ओळख हांवें दुसऱ्यांक थंय शेअर करूंक जाय. प्रेज गॉड. करप बरें, करप बरें. तर जेन्ना आमी आमचो अणभव आमची टेस्टिमनी सांगता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक एक भावार्थ तांचो वाडोवंक आनी तांच्यांनी देवाशी लागीं येवंक एक आमी हेल्प जाता. प्रेज गॉड. ओय काय ना? ओय न्हू. सो कित्याक पळय, जेन्ना ती सामारितकान वस्तोरी बांयशी आशिल्ली आनी जेन्ना तिका कळोन आयलें ओ खरें मिसाया, जेजू उलयतालो तिचे कडेन, ओ खरें मिसाया म्हणून तिका कळोन आयलें, ती आपल्या गांवान वयता आनी आपल्या गांवान वचोन पयलीं ती कशी आसली, तिचें जिवीत बरें आहलें? बरें आसोंक ना न्हू. सो तिचें जिवीत अशें आसलें की तिचे 5 घोव आसले, तांकां सोडून आतां ती 6व्या कडेन रावताली, सारकें. आनी जेजू कडेन ती उलयता तेन्ना जेन्ना जेजू तिका उक्तेपणी सांगून दिता तेन्ना तिका कळून येता आनी ती तिच्या गांवान वयता सांगूंक. आनी तिणें सांगलें म्हूण तिच्या गांवान जायतीं जाण जेजूचेर विस्वास दवरतात. आनी जेन्ना ती स्वता आपूण जेजू थंय येतात आनी ती देवाचें उतर जेजू जें कितें उलयता तें आयकतात तेन्ना आनीक जायतीं जाण विस्वास दवरतात. सो वॉट हॅपन्स, जेन्ना आमी आमची घोवायकी दुसऱ्याक सांगतात, देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितान जें आमी अणभवलां आमी दुसऱ्या थंय शेअर करता तेन्ना आमी एक सोयेक जाता दुसऱ्यांक जेजूशी येवंक. पूण तितल्याचेरूच तें सोंपना. जोरी तर ही जी घोवायकी हांवें आयज दिल्या ती तुमी आयकलां आनी गोळे जायते जाणें म्हणलें आसतलें अरे बरें केलें हाणें, देवाचो अणभव मेळ्ळो आनी आतां देवाचें उतर तें परगट कोत्ता. बट इफ इट स्टॉप्स देर विल इट बी ऑफ एनी बेनिफीट टू द किंगडम? म्हणजे सर्गीच्या राजान इतल्याचेरूच थांबलें जाल्यार कितें तरी बरेंपण येतलें ना. तो कितें करची गरज आसा? कितें करची गरज आसा? तुवें जें आयकलां तें दुसऱ्याक सांगप एक, आनी दुसरें म्हणल्यार तुवें देवाच्या उतराचेर आपले दोळे तुजी नदर दवरूंक, देवाचें उतर वाचूंक, तें नियाळूंक, दीस रात ताचेर मेडिटेट करप गरजेचें. कित्याक ईच वन ऑफ अस नीड टू गेट अ पर्सनल रिलेशनशीप. आतां जें हांवें तुमकां सांगलां हो म्हजो अणभव सांगला, म्हजो अणभव जेजू थंय हांवें सांगला. बट तुमच्यांनी तुमचो अणभव घेवंक जाय, वय काय ना? यू हॅव टू गेट द फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स ऑफ द लव ऑफ गॉड. तुमचो अणभव, तुमची एक आमी कितें म्हणटा रिलेशनशीप, एक देवाशी एक सोयरीकोत. You have to develop that relationship with God. Okay. आता देवान सगल्यांक आमकां अधिकार दिल्लो आसा, सगल्यांक आमकां देवान आपल्याच्या नांवान अधिकार दिल्लो आसा. आतां आमचो भाव रेमंड पुलीस डिपार्टमेंटान तो नोकरी करता. आतां पुलीस डिपार्टमेंटान नोकरी करता म्हणटकूर ताका कसलो तरी अधिकार आसता एज अ पुलीस. आतां समज कोणूय कितें वांकडें करता, सपोजींग आतां एक एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार एक RTO घेवया.
RTO वाटेर युनिफॉर्म घालून एक RTO युनिफॉर्म घालनासतना सिवील थंय रावला, तेका कोण ओळखना आनी ताणें तर तुजी गाडी थांब म्हूण सांगली जाल्यार तुमी थांबतल्यात? थांबशिनात न्हू. वाय शूड यू लिसन? ओके, आतां तोच मनीस आपले युनिफॉर्म घालून तुका तरी थांबयता जाल्यार तुमी थांबतली? सो कित्याक लागून थांबतली? हय, ताजे कडेन सत्य आसा, ताजे कडेन ऑथॉरिटी आसा आनी दॅट ऑथॉरिटी ताजे कडेन आसा म्हणून ताजे वरवीं फ्रॉम हीज युनिफॉर्म आमकां कळटा. सो आमी त्या मनशाक रेस्पेक्ट दिना, पूण ताका जी सत्य ऑथॉरिटी दिल्ली आसा, गव्हर्मेंटान ताका अपॉयंट केल्लो आसा एम्प्लॉई म्हणून, आनी ताजे कडेन ते एनफोर्स करपाक जी ऑथॉरिटी दिल्ली आसा ताका लागून आमी रावचें पडटा. सारकें? हेच भाशेन देवानूय आमकां सगल्यांक एक ऑथॉरिटी दिल्ली आसा आनी ही ऑथॉरिटी आमी जर जेन्ना ओळखून घेता आमकां देवान कसली ऑथॉरिटी दिल्ली आसा, जेन्ना आमी ही ओळखून घेता तेन्ना तुमकां कळोन येतलें इतलें जें कितें आमच्या जिवितान घडटा हांवें तें टॉलरेट करपाची गरजूच ना. जायते आमी सोंसता न्हू, मे बी कोणाकूय पयशांची अडचण आहा, कोणाच्या जिवितान दुयेंस आसा, कोणाक घर ना, कोणाक सर्वीस ना, कोणाचे शेजाऱ्या लागीं केस्तांव आसा, हे सगळे आमी सोंसता न्हू. आनी मागीर कितें म्हणटा? देवा मोगा पासत सोंशीत सायबा म्हणटाय. कित करया? येयले तें बगू नाका, आतां देवा मोगा पासत हांव सोंशीत म्हणटाय. देवान सांगिलां आपल्या मोगा पासत हें सगलें दुयेंस तुवें सोंसपा जाय म्हणून? देवान सांगलां? देवा उतर आमकां कितें सांगता? सिस्टर 1 Peter 2:24. हे स्क्रिप्चर आमी जायते पावटी आयकलां, आनी एक पावटी आयकुया. प्रेज गॉड. खुर्सार ताणें आमच्या पातकाचो भार आपल्या कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक फाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोवचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्याच गायांनी तुमी बरीं जाल्यात. सो आमची पातकां खूंय घातली? कुडीचेर. आमची पातकां, आमचे सीन नेचर खूंय घातलो? आवाज येना? लावड. आपले कुडीचेर ताणें घातलो. आपले कुडीन घेतलो न्हू. आनीक मागीर कितें केलें? थोडें ट्रान्सलेशन म्हणटात ताणें आमकां प्रमाणीक केल्यात. रायट? ही हॅज मेड अस द रायचसनेस ऑफ गॉड. ओके, सो आमगे पातकां काळी आमकां देवा मुखार प्रमाणीक केली आनी ताच्या गाया वरवीं तुमी बरीं जाल्यांत. सगलीं तुमी बरीं आसात? शुअर? हांगा जी कितलीं आतां सो मेनी ऑफ यू आर हियर, कोणाचेच कुडीन कसलेच त्रास दुयेंस कांयच ना? आसा न्हू. सो आसा, पूण जी देवाचें उतर कितें म्हणटा? ताच्या गाया वरवीं तुमकां पेकोवणी दिल्या. आतां तकली मातशें हरपेची पडली न्हू. देवाचें उतर म्हणटा ताच्या गाया वरवीं तुमकां पेकोवणी दिल्या आनी तुमी म्हणटात तुमचे कुडीन दुयेंस आसा. आतां कितें करपाचें? खंयचें सारकें? तुमचे कुडीन तुमकां अणभवता तें सारकें काय देवाचें उतर सारकें? शुअर? आनी मागीर तुमकां डॉक्टरान रिपोर्ट दिला तेजें कितें करुया? दोतोर फोट सांगता आसतलो न्हू. दोतोर फोट सांगता? ओके, प्रेज गॉड. आतां हे भयणीन म्हणलें दोतोर जें सांगता तें फॅक्ट, कित्याक तिका समजणी मेळ्ळी आसा की जें आमकां दिश्टी पडटा तें फॅक्ट म्हणटा आमी. जरी तर डॉक्टरान एक टेस्ट केलें आनी एक रिपोर्ट दिलो आनी त्या रिपोर्टान म्हणलें आतां तुजे कुडीन साकर, ब्लडान साकर चड आसा, मागीर आमी रोखडी कितें म्हणटा? तो मनीस कोण म्हणटा? मागीर नवें नांव दिलें न्हू. आरे तो डायबेटीक.
मागीर तो तुमगेर कसलेय फंक्शनान येयला म्हणटा अरे ताका गोड दिवं नाका तो डायबेटीक सो ताजें नांव डायबेटीक. आनी कोणाक बीपीचें प्रॉब्लम आसा अरे तेगे तो प्रेशरा मनीस नांव कसलें दिलें प्रेशरा मनीस डायबेटीक. ताका आनी कितें कोलेस्ट्रॉल आसा ना तर हें दुयेंस आसा तें दुयेंस आसा सो नांवूच आमी चेंज करता. पूण आतां हे भयणीन म्हणलें दोतोर जें सांगता ताका आमी कितें म्हणटा फॅक्ट. फॅक्ट म्हणल्यार कितें सिस्टर तुजें नांव कितें क्रिस्टीन. क्रिस्टीन फॅक्ट म्हणल्यार कितें तुज्या उतरांनी सांग. I'll speak in English. I think. या It is actually there. It's not the truth. The truth is what's written in the Bible, but what we see, it's what is seen in the body, what the doctors diagnose you with at the time. ओके सो ही भयण म्हणटा पवित्र पुस्तकान जें आसा तें सत. पवित्र पुस्तक देवाचें उतर हें सत. आनी जें कितें आमकां दोतोरान दिलां तें फॅक्ट. आतां आमी दोतोरान दिलां ताचेरूच कित्याक वचुया. Is sickness the only fact in our life? आमचे जिवितान पिडा हे एकूच फॅक्ट आसा काय आनी जायते भशेची फॅक्ट आसा. पिडा एकूच फॅक्ट आसा ना. गोरीबसाण एक फॅक्ट. आनी टेन्शन आं ओके. आनी कितें डिप्रेशन. आनी कितें सो जायते भशेची फॅक्ट्स आसा. आनी फॅक्ट्स आतां ट्रूथ म्हणल्यार ट्रूथ विल इज समथींग वीच डज नॉट चेंज. सॉत म्हणटा ते चेंज जायना बदलना. आतां लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. बाय तुगे नांव कितें तुजें नांव कितें जुडिका. आतां जुडिका तूं एक चेडूं काय चेडो चेडूं. सो जुडिका एक चेडूं हें सोत चेंज जातलें तें ना न्हू. सो दॅट इज द ट्रूथ. आतां जुडिकाक एक से कॉलेजीन स्कुलान प्ले करपाचें आसा आनी ताका टिचरीन सांगलें पळय मिशो लावंक जाय आनी हाड काडूंक जाय आनीक तकलेक कॅप घालूंक जाय पेंट घालूंक जाय आनी तुवें ते प्लेन एक चेडो म्हणून भाग घेवंक जाय. सो आतां तें कोण जालें चेडो जालो. सो जुडिका एक चेडो ते प्लेयान इज इट ट्रूथ ऑर फॅक्ट. फॅक्ट. आतां समजिलें. ट्रूथ म्हणल्यार बदलना फॅक्ट म्हणल्यार बदलता. प्ले जाली हाड काडलें भायर उडयलें तें कितें आसा तें सगळें कॉस्ट्यूम काडले जुडिका बॅक टू गर्ल रायट. आतां समज ताणें तें एक्टींग केलें आनी एवरीबडी लायक द वे शी एक्टेड. ताणें बरी आपली कला दाखोवन एक चेडो म्हणून ताणें एक्टींग केलें आनीक कोणें तर ताका म्हणलें आं तूं चेडो आनी कोण तर ताका सदांच म्हणटा तूं चेडो न्हू. जाल्यार जस्ट बिकॉज समबडी इज सेयींग जुडिका चेडो म्हणून जुडिका चेडो जातलें ना न्हू. म्हणजे ती एक फोट जाली ना. जुडिकाक तरी कोणूय सांगता तूं चेडो म्हणून इट इज एक्चुअली अ लाय. जुडिका तूं केन्नाय बिलीव करतलें तूं चेडो म्हणून कोणें सांगलें जाल्यार ना न्हू. केन्ना बिलीव करतलें ना. शुअर ओके व्हेरी गुड प्रेज गॉड. आतां तेच भाशेन जेन्ना पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूच्या गाया वरवीं तुमकां पेकोवणी मेवल्या हें एक ट्रूथ. आतां हे भयणीन म्हणलें फॅक्ट म्हणल्यार एक दोतोराचो रिपोर्ट. आतां ट्रूथ म्हणटा ताका जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता तें एक स्पिरिच्युअल एविडन्स. ती पेकोवणी आमकां दिश्टी पडटा पवित्र पुस्तकान म्हणटा ती दिश्टी पडटा दोळ्यांनी दिश्टी पडना न्हू. पूण जेन्ना दोतोराचो रिपोर्ट आमकां मेळटा तो रिपोर्ट आमकां दिश्टी पडटा रिपोर्ट दिश्टी पडटा. सो खंयचें सोंपें सोतमानूक देवाचें उतर काय दोतोराचो रिपोर्ट दिश्टी पडटा तें चड सोंपें न्हू. हय न्हू. आतां जेन्ना दिश्टी पडटा तें तुका चड सोंपें लागता तेन्ना
ह्याच वेळार देंवचार तुका एक फोट घेवन येतलो आनी कितें म्हणटलो आतां पळय असो रिपोर्ट आसा. आतां समज एक पिडा आसा HIV इनक्युरेबल, तेका आनी तुका क्युअर ना, जावं कॅन्सर स्टेज 4, आतां आनी कांय बरें पडना, तूं आतां कसोच बरो जावचो ना. डायबिटीक लायफ भर वखदां घेत राव. सो आतां कितें जाता, रिपोर्ट जो तुका सांगता कितें एविडन्स आसा न्हू, रिपोर्टाचेर आसा खरें शुगर आसा, खरेंच कॅन्सर आसा, HIV आसा, म्हणटून तूं कितें म्हणटा, ओय आतां आनी कशें बरें जातलें. जेन्ना तूं ही लाय घेता आनी देवाचें उतर जें कितें म्हणटा ताचेर भावार दवरची, इन्स्टेड ऑफ बिलिवींग इन दॅट, तूं जेन्ना फॅक्ट रिपोर्टाचेर विस्वास दवरता, मागीर कितें जालें, जिवितान कितें जातलें, पेकोणी मेळटली वो दुयेंस वाडटलें, दुयेंस वाडटलें. आतां एक ल्हानशी शेअरिंग आय वॉन्ट टू डू. माय सन इज स्लिपींग, आय वॉन्टेड हिम टू टेल दॅट. फाटल्या दिसांनी सिस्टर जॉसलिनाक तुमी जायती जाण वळखता आसतली, ताणें आमगेर येवन एक बायबल क्लास घेतली आनी ते शिकयताले ते क्लासीन अबावट फॅक्ट, ट्रूथ आनी लाय हाजेर शिकयताले. आतां भुरगो तो मातशें एक घडये अर्दे वर्शें आयकलें, मागीर ते खेळटा भुरगे, एंड यू थिंक दॅट अरे हे आनी हूंय आयकता, ही बिश्टी खेळटा. आतां हिंगा आनी भुरगीं आसतलीं, आमकां दिसता आसतलें ही बिश्टी खेळटात, उलयतात, तेंच्या आनी मोतीन कितें वयता. समटायम्स आमकां दिसता तेंच्या मनान तें वचना. ती क्लास जाली आनी 1-2 दिसांनी म्हजो मायसान म्हणूंक लागलो, मामा म्हजो ताळो दुखता, थ्रोट इज पेनिंग. आतां हांवें ताका विचारलें, थ्रोट पेन जाता जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय, शूड यू टॉक अबावट इट ऑर शूड यू टॉक टू इट, म्हणजे तुवें तुका ताळो दुखता ताचे उद्देशीन तुवें म्हाका सांगूंक जाय ओ तुवें ताचे कडेन उलोवंक जाय. तो म्हणूंक लागलो, ना हांवें ती दूख आसा ताचे कडेन उलोवंक जाय. मागीर हांवें म्हणलें, मागीर तूं उलय न्हू. आय सेड यू स्पीक टू द थ्रोट पेन. मागीर म्हणूंक लागलो, मामा इट इज जस्ट अ फॅक्ट. ओके मामा, इट इज जस्ट अ फॅक्ट. ताणें इतलें सोंपेपणी सांगलें, म्हणजे आमी म्हणटात न्हू केरूच ना, केरलेस अशें केलां म्हणटात न्हू तशें. मामा इट इज जस्ट अ फॅक्ट म्हणूंक लागलो. एंड टू टेल यू द ट्रूथ, वेन ही सेड दॅट आय वॉज रिजॉयसिंग. एक आवय कशी जेन्ना म्हज्या भुरग्यान अशें म्हणलें, हांव इतलें खुशाल जालें, कित्याक नाव आय नो माय सन हॅज अंडरस्टूड कितें ट्रूथ म्हणलें कितें आनी फॅक्ट म्हणलें कितें, ही ताका समजणी आयली म्हणून हांव एकदम खुशाल. मागीर हांवें ताका म्हणलें, जेन्ना तुका खबर आसा हें फॅक्ट, आतां म्हणलें तूं ट्रूथ उलय, आनी म्हणलें फॅक्ट जालें चेंज. बिकॉज स्वताक पदवी आसा, जें फॅक्ट आसा ताका बदलूंक, रायट. जेन्ना हांव बाबार दवरता आनी स्वत आसा तें उलयता, तेन्ना म्हज्यान जें फॅक्ट आसा ताका बदलूंक जाता. सो आय टोल्ड हिम एंड ही सेड, बाय द वुंड्स ऑफ जीसस आय एम हील्ड. म्हणलें जालें. 1-2 दीस कॉफ जाले आनी बाय द 3rd डे ही वॉज कम्प्लिटली ओके. एंड फॉर द फर्स्ट टायम he had throat pain, he had cough, and we did not visit a doctor. Praise God. Thank you Jesus. जाल्यार हाचे वरवीं भुरग्याचो भावार्थ वाडलो, भुरग्याचो भावार्थ वाडलो. जरी तर ह्या भुरग्याक आतां ही इज 7-year-old बॉय, ताका तरी ही समजणी मेळ्ळ्या. आनी तेका लागून न्ही जायते फावटी आमी कितें म्हणटा, जेन्ना आमचे कडेन देवाचें उतर मेळटा, देवाच्या उतराची समजणी मेळटा, तेन्ना तें देवाचें उतर टेस्ट जाता. द वर्ड ऑफ गॉड दॅट वी रिसीव गेट्स टेस्टेड. आनी तें टेस्ट जालें म्हणटकर आमच्या जिवितान आमकां टेस्टिमनी मेळटा. टेस्ट नासतना टेस्टिमनी मेळटली? सो टेस्ट बरें, प्रेज गॉड. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान टेस्ट येता, आमचो स्वभाव कसो जाता. आमच्या जिवितान घोडे कोणाचोय जॉब गेलो जाल्यार आमचो स्वभाव कसो, आमी बसून रडटा, कंप्लेन करता, आमी कितें म्हणटा, म्हज्या जिवितान सदांच अशेंच, एवरी टायम इट हॅज टू हॅपन टू मी ओन्ली. आतां हांवें कितें केलें,
बीं कसले घातले, कसले बीं घातले. सदांच म्हज्या जिवितान अशेंच म्हाका केन्नाच बरें म्हणटा तें मेळना. जायते फावटी आमी म्हणटा न्हू, तोंडान पडचे आदींच काडून व्हेले. कोणें आयकलां अशें? तोंडान पडचे आदींच काडून व्हेले. आतां तें कशें वता काडून? आमी कसलीं उतरां उलयताय? आमी वांकडे आसा ते उलयतात. बरें आसा ते उलोवचे बदलेक आमी वांकडे उलयता. आनी पवित्र पुस्तक आमकां कितें म्हणटा? प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा? जिवीत आनी मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा. जाल्यार ही जीब जेन्ना आमी यूज करता तेन्ना आमी चिंतूंक फावो म्हज्या तोंडांतल्यान कसले उतर भायर सरतात ते. चिंतूंक फावो? हे ओय फकत हिंगाच काय हे ओय आमच्या जिवितान सगळ्या वेळार दिसता तुमकां? सगळ्या वेळार जाता अशें म्हणून जाता? सगळ्यांच्या जिवितान जेन्ना हांव उठ्ठां बसतां, जेन्ना हांव उलयतां, प्रत्येक फावटी जेन्ना म्हज्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरता, आय एम किपींग माय सेल्फ लायक रिमायंडींग माय सेल्फ जिवीत आनी मरण म्हज्या जिबेर आसा. जाल्यार हांव तें चिंतून उलयतां काय म्हज्या तोंडान येता तें सगळें उलोवन सोडटा? कसलीं उतरां आमी उलयता काय? नेगेटीव. सो नेगेटीव उतरां वरवीं कितें येता? जिवीत येता काय मरण येता? मरण येता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो जेन्ना आमकां समजणी मेळटा कितें सत, कितें फॅक्ट आनी लाय म्हणटा ती आमकां कशी येता, तेन्ना आमकां समजणी मेळटा एन्ड वी आर एम्पावर्ड टू नॉट. म्हणजे फॅक्ट आसा न्हू, सगळ्यांच्या जिवितान त्रास कोश्ट आसात. अशें ना की जो मनीस देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळ्या, वन्स द पर्सन कम्स इन टू द वर्ड ऑफ गॉड, त्या मनशाक जिवितान केन्नाच त्रास आसचे ना अशें चिंतून हांव देवाचें उतर शिकूंक लागता. ही सारकी समजणी. नाव आय वील गेट इन टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड henceforth I will have absolutely no problem. I don't want problem, that's why I will make sure that I will read the word. ही सारकें ना? आनी मागीर कितें वाचपाचें? देवा उतर आयकोन, देवा उतर पाडून तरी म्हज्या जिवितान सगळे वेळा बरेंपण आसचें ना मागीर आनी इट इज ओके न्हू? चलता तशें चल्ल्यार ब्युटिफूल. कोणें म्हणलां? कोणें म्हणलां? प्रेज गॉड. सो त्या भावान सांगलां जोईत मेळो. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, ताजेर मेडिटेट करता, ताजी समजणी घेता, दीस रात तें आमच्या मनान घडोयता, तेन्ना कितें जाता? कितेंय वायट आमच्या जिवितान येवं, कसलेंय वायट जाल्यार तें वायट कशें आमी ताजेर जोईत आमी मेळूंक जाय. वी नो दॅट वी आर विक्टोरियस. आमकां ऑलरेडी खबर आसा जरी तर आमच्या जिवितान प्रॉब्लेम आयले जाल्यार पासून आमकां क्रिस्ताच्या नांवान जोईत आमकां मेळून ऑलरेडी आसा म्हणून आमकां एक कॉन्फिडन्स आसा न्हू? आसा काय ना? आतां पळय, जेजू पदवेदार. जेजू जेन्ना संवसारान आसलो सगल्यांक बरो करतालो काय करूंक ना? कोणूय आसलो जेजू कडेन दुयेंत म्हूण आयलो आनी ताका देवान जेजून पेकोडीन दिनासतना ना बाबा तूं हाल्यो, तूं हें सगळें कर आनी फाल्यो अशें म्हूण कोणाकूय पोतून धाड म्हूण आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकांत? ना न्हू? सो जेजून सगल्यांक बरें केलें. सो दॅट मिन्स कॅन वी से दॅट जेजू फुडें आनी बाराबर आहा म्हणटगर आपोस्तलाच्या जिवितान, डिसायपलांच्या जिवितान कसलेंच वायट येवंकूच जायना अशें आमी म्हणोंक येता? ना न्हू? कित्याक आमकां खबर आसा जेन्ना जेजू बोटीन न्हिदोन आसलेलो डिसायपलां वांगडा स्टॉर्म आयलें न्हू? देर वॉज अ स्टॉर्म, रायट? तो दॅट मिन्स जे वादळ आयलें, रायट, तेन्ना आपोस्तलाच्यान म्हणोंक जाता अरे जेजू तूं आमचे बरोबर आसाय आनी हें वादळ कशें आयलें? म्हाका दिसता तुजो पावर गेलो सो म्हणून अशें म्हणोंक जाता? ना. आनी जेन्ना हें वादळ आयलें तेन्ना मागीर जेजून कितें केलें? जेजू भियेलो? कांपेरो आयलो? कितें केलें जेजून?
जेजून आपलो अधिकार गेलो, हुकूम घातलो त्या वादोडाक शांत जावन, रायट? आनी वादोड्यान आयकले, एकदम बरें न्हू. जेजू बरो आसल्यार बेस्ट न्हू. जेजू भिरांती ना न्हू. जेजू कमांड केले, वादोड बंद. जेजू उलयलो, भूक लागली, उंडे घेतले, 5 उंडे 2 मासडी घेतली आनी देवाक आर्गान दिली, मल्टिप्लाय जाले. जेवणूय मेळ्ळें, प्रोटेक्शनूय मेळ्ळें, हिलिंगूय मेळ्ळें, मागीर बेस्ट न्हू. आनी आतां जेजू मेलो, जेजू निकी पिलो, जेजू पुनर्जीवन जालो. आतां जेजू सरकार आसा बापाशी. मागीर आतां कितें करपाचें? आतां जेजू ना न्हू. जेजू अधिकार घेवन गेलो न्हू. जेजू अधिकार घेवन गेलो न्हू. आमकां दिला. शुअर तूं खंय सांगलां अशें म्हणून? कित्याक आमी तें सोदमानप? खरेंच आमकां दिला म्हणून. Praise God. I am very much delighted to get these responses. You know, it's such a joy that I get this feedback, and I must thank God for the gift of our brother Raymond, who has been teaching y'all, and he has made that, like, you know, become really flesh. So let us give a big round of applause to God for using brother Raymond to teach us the word of God. Thank you, Jesus. So sister, John 14:12 watch, no? सो जेजून जो अधिकार, जेजू कडेन जो अधिकार आसलोलो, तो अधिकार जेजू भाशेनूच आमकडे आहा वो आमको मातशें लेस पावर आहा? ओके, आतां आमी आयकुया पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा तें, न्हू? खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जी कोण म्हजी भावात दवरतात ती हांव करता ती कर्तुबां आपुणूय करतली आनी ताचे परस श्रेष्ठ कर्तुबां करतली, कित्याक हांव बापाशी वेता. प्रेज गॉड. सो पावर, होली स्पिरीट पावर आमकां दिल्लो आसा. सो द सेम होली स्पिरीट विच वॉज इन जीसस, तो सेम होली स्पिरीट आमकांय दिल्लो आसा. आतां आमी हे मिनिस्ट्री कितें म्हणटा? द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरीट. आतां तोच होली स्पिरीट आमकां केन्ना दिला? होली स्पिरीट ओके, सगळ्यांक होली स्पिरीट जांच्यांनी बावतिझम घेतला तांकां होली स्पिरीट दिल्लो आसा? होय. आतां बावतिझम घेतले म्हणटकूर कितें जालें? वॉट इज डिफरंट आफ्टर यू हॅव रिसीव्ड बॅप्टिझम? कितें दुसरें घडलें? क्रिस्तांव जालें. सो हांव क्रिस्त जालें, रायट? क्रिस्तांव म्हणटात न्हू. मागीर क्रिस्तांव जालें म्हणटकूर कितें जालें? आय एम मेड अ न्यू इन क्रायस्ट. ओके, हांव एक नवी रचना जाली. मागीर सो जेन्ना म्हाका बावतिझम दिला, आतां पवित्र पुस्तकान आमी पळोवया, वेन वी लूक ॲट Romans 6:3-4. Praise God. आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान, मुणगे ताच्या मरणांत बुडयल्यान. हें तुमी नकळत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा ताच्या मरणांत आमकां निकी पिल्यात. कित्या पासत जसो बापान आपल्या मोहिमे बोरीत पदवेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, तशेंच आमचें जिवीत सारकें नवें जावचे खातीर अशें केलें. प्रेज गॉड. म्हणटकूर ज्या दिसाक आमकां बावतिझम दिला त्या वेळार आमी क्रिस्ता बरोबर मेल्या, रायट? आयकलां न्हू आतां? वी हॅव डायड. मागीर आमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिल्यान. वी आर बरेड आनी वी हॅव रेजरेक्टेड. सो ते बावतिझमाच्या साक्रामेंता उदेशी वी हॅव
died, buried, resurrected with Christ. आता क्रिस्त खंय आसा? आमचे भितर आसा. आनी आमी खंय आसा? आमी क्रिस्तान आसा. आनी क्रिस्त खंय बसलेलो आसा? बापाच्या उजव्या हाताक बसून आसा. बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सो क्रायस्ट इन मी, आता जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसा. आता जे आता क्रिस्टीन, नाव इट इज नॉट क्रिस्टीन, आमी क्रिस्टीन म्हणटा पूण इट इज क्रायस्ट लिव्हिंग इन क्रिस्टीन हू वॉन्ट्स टू सर्व अदर्स. म्हणजे क्रिस्तिना वरवीं जेजू दुसऱ्याची सेवा करता. समजला? हय. जाल्यार आतां एक एग्जाम्पल घेवया. ही भयण जी आसा न्हू ब्लू घालून, तुजें नांव कितें? तुजे फाटल्यान आसा ती मार्ता. मार्ता. ओके. आतां तुजे भितर क्रिस्त आसा? आसा? हय. आतां तुजे भितर क्रिस्त आसा, तो दुसऱ्याची सेवा करूंक सोदता. पूण आमी सदांच तशें चिंता जेन्ना म्हजे सोरभोंवती कोण आसा ताका गरज आसा, घोडे कोण दुयेंत आसा ना कोणाक कसली गरज आसा, त्या वेळार आमी चिंता काय की हांवें एक फक्त तुजें नांव विचारलां, नथींग, तुका आनी हाजे फुडें जबाब दिवपाचो गरज ना, पूण जण एकल्यान जबाब दिवचो. इफ क्रायस्ट इन मी वॉन्ट्स टू सर्व अदर्स थ्रू मी, हांव क्रिस्ताक हो सोयेक दितां काय? हांव क्रिस्ताक हो सोयेक दितां काय? म्हजे उद्देशीन दुसऱ्याक बरेपण, दुसऱ्याची सेवा करूंक दिता. सदांच दिता, फावो ते परीन दिता, जाता तशें करून दिता. आनी दिवंक जाता? हय. सो घोडेक म्हजे कडेन आतां आमी एक स्केल घेतली आनी म्हजे कडेन से 10 पॉयंट्स दिवंक जातात. घोडे हांव वानूच दिता आसतलें. आनी जायते फावटी घोडे आमी म्हणटा आसतलीं ना हांव हेल्प कोत्ता, पूण कितलें कोत्ता काय? देवान म्हजे भितर पोटेन्शियल कितलो घातला आनी हांव कितलो करता तें आमी आमकांच विचारूंक फावो. कित्याक पळय, जेन्ना वेन वी लूक एट मदर मेरी, आमी आंकवार मोरीचें सिट्युएशन पळयलें. जेन्ना गाब्रियल दुतान तिका कितें म्हणलें, ती देवाच्या पुताची आवय जातली. हे व्हडलें बाग तिका, व्हडलें बाग म्हणटोगोर आतां देवाच्या पुताची आवय जातली म्हणटोगोर मातशें एक फिंत वयर येवपाचें न्हू. फिंत मातशें वयर येवंक नाका आसलें, येवंक जाय आसलें न्हू. येवंक ना तें वेगळें, पूण येवंक जाय न्हू. सगळ्या वस्तुऱ्या मदें तिका विचून काडल्या देवान आपल्या पुताची आवय जावंक. सो इट इज अ मॅटर ऑफ ऑनर न्ही. पूण ती कितें कोत्ता, जेन्ना जेजू तिचे तायें गोर संभोवला, जेन्ना बाय द ओवरशॅडोईंग ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्या वरवीं जेन्ना जेजू तिच्या कुसव्यान आसलो, ती कितें करता, आपल्याच घरा रावता आनी एक्सपेक्ट करता की सगळ्यांनी येवन आपली सेवा करची, कित्याक आतां हांव देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हणून. सो ती कितें करता, आपली मावशी भयणीगेर वयता. सो नाव वॉट हॅपन्स, क्रायस्ट इन मदर मेरी इज सर्विंग एलिझाबेथ, रायट. आतां आमचे सगळ्यांचे भितर क्रिस्त आसा. शी हॅड क्रायस्ट बाय वर्च्यू ऑफ बिकमिंग अ मदर. ती देवाच्या पुताची आवय जाली म्हूण तिचे भितर क्रिस्त आहलो. पूण आमी सगळीं क्रिस्तांव नेसल्यो काय? मागीर क्रिस्त जो आमचे ताय आसा तो दुसऱ्याची सेवा करूंक सोदता. पूण आमचें मन, आमचें ध्यान दुसऱ्याची सेवा करूंक आसता काय आमी सेवा घेवंक आसता? somebody should come and serve me न्हू. म्हाका येवन सर्व करूंक जाय न्हू. हांवें कित्याक करूंक जाय? आय एम इन अ लिटल, म्हजें पोजिशन मातशें सुबेज आहा. हांव एक एग्जेक्युटीव म्हूण काम करता, तो थिंगा स्विपर आहा, तेक येवन मगे सेवा कर दी न्हू. आमी जायते फावटी हायरार्की पळयता आनी म्हज्यान जाता जाल्यारूय आमी घडटा तें सुद्दां करिनासतना रावता. घडटा आमचें थंय.
ओ वॉट आय एम टॉकिंग मेक्स नो सेन्स. हां घडटा न्हू. तर आतां आमी पळयला जेजू जेन्ना मदर मेरीन आसलो तेन्ना तिणें सेवा केली आनी आमी जेन्ना आमचे भितर जेजू क्रिस्त आसा कित्याक बावतिजमा वरवीं आमी क्रिस्तान न्हेसल्या. आतां पवित्र पुस्तक आमकां कितें म्हणटा जॉन 8:12 संवसाराचो उजवाड कोण म्हणटा? जेजू. विल रीड दॅट सिस्टर. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ती काळोखान चलची नात पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. सो जेजू संवसाराचो उजवाड. पूण पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा न्हू यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. आयकलां केन्नाय पवित्र पुस्तकान? आयकलां? यू आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. आतां कोण उजवाड? जेजू संवसाराचो उजवाड काय तुमी संवसाराचो उजवाड? क्रायस्ट इन मी. जेजू म्हजे भितर जो आसा तो आतां उजवाड. दॅट लायट आय एम गोईंग. आमी तो उजवाड घेवन वयता. जाल्यार जेन्ना आमी क्रिस्तान न्हेसल्या आनी क्रिस्ताचो उजवाड घेवन दुसऱ्या थंय वयता आनी तांच्या तर जिवितान काळोख आसा जाल्यार आमच्या आसण्या वरवीं तांच्या जिवितांतलो काळोख वचून तुंय उजवाड जातलो. जावंक जाय. आमी खरेंच वयता काय ओ रावल्या? काळोख आसा तो म्हजे कडेन येतलो म्हणून रावल्या काय आमी उजवाड घेवन काळोखाक नपयत करूंक वयता? सगळीं वयतात. प्रेज गॉड. सगल्यांनी वचूंक जाय. क्रिस्ताचो उजवाड तुमचे थंय आसा तो घेवन वचूंक जाय. बावतिजमा वरवीं तुमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. आतां 2 दुतांचो इतिहास Acts chapter 10 verses 38. तुमकां कितें हांव सांगता तें समजोंक ना जाल्यार तुमच्यांनी म्हाका स्टॉप करूंक जाता. तुमचे कितें डावट आसा क्वेश्चन्स आसा प्लीज आस्क. ओके लेट अस हॅव इट मोर ऑफ अ डायलॉग. देवान ह्या नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सोबतेन मागलो. वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देवचाराची पुदविकार आसलोल्याकूय बरी केली कित्याक देव ताचे सोबे आसलो. प्रेज गॉड. आतां पवित्र आत्मो जेजूशी आसलो आनी ताणें सगल्यांक बरें केलें. सिस्टर आय वॉन्ट यू टू रीड दॅट वन मोर टायम. सगल्यांनी मातशें चीत दिवन आयकोचें. Acts 10:38. देवान ह्या नाझारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सोबतेन मागलो. एक मिनिट. जेजूक पवित्र आत्म्यान मागलो तसो तुमकां पवित्र आत्म्यान मागल्यान? तुमचे कडेन पवित्र आत्मो आसा? इज इट द सेम होली स्पिरिट? सेम न्हू. आतां होली स्पिरिट गिव मी वन एग्जाम्पल. प्रेज गॉड. आतां समज एक इफ यू टेक अ चॉकलेट. आतां कॅडबरीची एक चॉकलेट घेतली सिल्क म्हणून आसा एक चॉकलेट घेतली आनी हे भयणीन ती खायली. ओके अँड आनी खंयच्या पसऱ्यार वचून सिस्टर जॉनिनान आनी एक चॉकलेट घेतली सिल्क आनी ताणें खायली. दोगांयचो एक्सपिरियन्स सेम आसतलो विथ रिस्पेक्ट टू द चॉकलेट? ओ चॉकलेट डेरी मिल्क सिल्क वॉट शी इट्स विल बी डिफरंट. ताणें खायला ती वेगळी आनी हेणें खाल्ल्या ती वेगळी. सेम न्हू. सेम आसतली. डेरी मिल्क सिल्क म्हणटकर सेम. तो तेच भाशेन आमचे भितर पवित्र आत्मो दिला आनी इट इज द सेम होली स्पिरिट वीच वॉज इन जीजस. सो जें जेजून म्हणलें हांवें केलां तें तुमी करतल्यात. सो इज इट रिक्वायर्ड फॉर अस टू बिलीव दॅट खरें आमकां जातो म्हण? जातोलें? शुअर? प्रेज गॉड. कंटिन्यू कर. वेता थंय ताणें बरें केलें आनी देवचाराची पुदविकार आसलोल्याक बरी केली कित्याक देव ताचे सोबे आसलो. प्रेज गॉड. आतां देव ताचे सोबे आसलो. देव आमचे सोबे आसा काय? आसा? शुअर न्हू. प्रेज गॉड. जेन्ना आमी देवाचे उतरा प्रमाणे जियेता
देवाचो मोग करता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना पवित्र पुस्तक आमकां सांगता बाप आनी पूत येवन आमचे थंय रावतात आनी जेन्ना आमकां बावतीन दिल्लो आसा म्हणटकूर पवित्र आत्मा ऑलरेडी आहा. सो द होल ऑफ द होली ट्रिनिटी बाप पूत इस्पिसान सगळे आमचे भितर आसात. मागीर आमचे भितर आनी कसली शक्ती पदवी कमी आसा ना न्हू. सो जितलो अधिकार जेजून संवसारान आसतना ही कितें म्हणटा आमी ही यूज्ड हीज ऑथॉरिटी तितली ऑथॉरिटी तुमकां सगल्यांक एक एकल्याक दिल्ली आसा. प्रेज गॉड. आतां ही ऑथॉरिटी तुमकां दिल्ली आसा म्हणटकूर आमी खुशाल जावंक जाय काय प्रेज गॉड म्हणूंक जाय. खुशाल जावंक जाय न्हू. कित्याक इतली पदवी देवान इतलो मोग केलो की आपूण देव म्हणून आपल्या कडेन ती दवरूंक ना. ती एक एका मनशाक दिल्या आमच्या बावतिजमा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बळान ती आमकां दिल्ली आसा. प्रेज गॉड. आतां लेट अस लूक ॲट Psalms 119:89. कितें तरी आमी शिकतात. प्रेज गॉड. Psalms 119:89. कोणे रचला हो संवसार? कोणे रचलो? उतर उलोवन कोणे उलयलें उतर? उलयलें कोणे? बापान उलयलें. कितें उलयलें? उतर. आनी मॅनिफेस्टेशन कोणे घडोवन हाडलें? पवित्र आत्म्यान. सो ट्रिनिटी एकठांय जावन हो संवसार घडून हाडला. कशें? उतर उलोवन. प्लीज रीड सिस्टर 119:89. तुझे उतर सासणाक तोपता सर्वेस्परा स्वर्गात ते सदांच स्थिर. सो स्वर्गार हे उतर सदांच स्थिर. आमचे बापा हे मागणे आमी करता. आमचे बापा मागणे करता आसतना कोणी म्हणूंक शकता आमचे बापाचे फर्स्ट पार्ट? आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवं. तुझे खोशी स्वर्गार जाता तशेंच संवसारान जावं. प्रेज गॉड. काय बरी उतरां न्हू. द लॉर्ड्स प्रे म्हणटा तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. पूण संवसारान बापाची खुशी जाता काय म्हजी खुशी जाता? पूण रोजार करता आसतना तेरसान आमच्या घरान मागणें करता आसतना आमी कितें म्हणटा? तुजी खुशी जावं म्हणटा. पूण खुशी कोणाची? जाण एकल्याची खुशी करूंक आमी सोदता न्हू. प्रेज गॉड. सिस्टर गो टू Psalms 115:16. स्वर्गार आनी पृथ्वीचो रचणार सर्वेस्पोर तुमचे आशीर्वाद घालून. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो पूण पृथ्वी मनशांक ताचें देणे. प्रेज गॉड. आतां देवाचें उतर म्हणटा स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेस्पराचो आनी प्रितूम कोणाक दिल्या? मनशांक दिल्या. सो हो सगळो संवसार कोणाक दिला देवान? आमच्या हातान दिला. आनी जेन्ना आमी जेनेसीस चॅप्टर 1:28 पळयता तितून देवान म्हणलें सिस्टर गो एंड रीड. आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चडात आनी वाडात रेतम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीचेर येतल्या मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलयात. सो देवाचें उतर आमकां सांगता संवसारान आसा ते सगल्यांचेर आमी दोनीपण चलोवंक जाय. आतां जेन्ना आमी संवसारान आसलेल्या सगल्याचेर दोनीपण चलोवंक जाय हाजो अर्थ असो न्हू आमी एकामेकाचेर दोनीपण चलोवंक जाय. इट इज द डोमिनियन इज गिवन ओवर एवरीथींग. क्रिएशन जें आसा जो देवान संवसार रचला ताचेर आमकां डोमिनियन दिला. पूण जायते पावटी हें डोमिनियन आमी एकामेकाचेर चलयता काय? गॉड हॅज गिवन हिज ऑथॉरिटी ओवर द क्रिएशन नॉट ऑन अनदर पर्सन. पूण जायते पावटी आमी हो आमचो पावर जी आमकां देवान
क्रिएट करून दिल्ले आसा ते आमी एकामेकाचेर दबाव घालता, वी पुट प्रेशर, आमी दुसऱ्याक आमच्या पांयां खाला दवरूंक सोदता. सो ताचेर मागीर कितें जाता? सिस्टर, कॅन यू गो टू जेम्स chapter 3 verses 14? Thank you, Jesus. Praise God. पण तुमच्या काळजात निड्डुकायेची काळजान ओ स्वार्थी आशा आसा जाल्यार तुमची बडाय सांगूंक सोद ते फोटिमीन लिपोवंक नाकात. Go to more. Father? Yeah. असली जाणवाय स्वर्गांत तावन येना, ती संवसारांतली मनशां सैमाची आनी देंवचाराची. जंय निड्डुकाय आनी आपलेपण आसात थंय दिसपोट आनी सगळे तरेचे वायट. प्रेज गॉड. आता कितें म्हणटा पवित्र पुस्तक? हें सगळें जेन्ना आमच्या जिवितांत वायट आसता तेन्ना कोणाचें तें? देवाचें? देंवचाराचे. सैतानाचें. पूण आमी सैतानाक आमच्या जिवितांत हुकूम चलोवंक दितात काय? दितात आमी? ना. दितात? सोगली म्हणोंक शकतात आमी केन्नाच दिना म्हणून? दितात आमी. एकदां आमकां वी डोंट रियलायज, आमी जेन्ना देवाच्या उतराचेर तीर आसना, देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार रात दीस दवरिना, आमकांच खबर आसना केन्ना आमकां देंवचार नाडटा आनी आमी आमची ही पदवी आमच्या जिवितान रीड अगेन. आनी जेन्ना आमकां हें कळटलें, हें सोत जेन्ना आमकां बरे भशेन आमच्या काळजान बसतलें तेन्ना आमच्या जिवितान चेंज येवंकूच जाय. प्रेज गॉड. पण तुमच्या काळजांत निड्डुकायेची कडसाण ओ स्वार्थी आशा आसा जाल्यार तुमची बडाय सांगूंक सोद ते फोटिमीन लिपोवंक नाकात. प्रेज गॉड. सो आमकां न्हू जायते फावटी कितें दिसता, कोणें तर मर्डर केलो न्हू, कोणें तर मर्डर केलो, आमी कितें म्हणटा? कितलो दारून हो मनीस न्हू म्हणटात न्हू, कितलो दारून तो मनीस. कोणें तर कोणाचें चोरलें, लायक वी फील दॅट इज व्हेरी बॅड. जायते फावटी आमी म्हणटा न्हू, कशें दुसऱ्यांचें चोरूंक जाता, कशें दुसऱ्यांचें बाट भितर घालूंक जाता, कशें तांणी जिवेशी मारूंक जाता. जायते फावटी आमी आमकांय दिसता हें जें जाता तें वायट म्हणून. पूण जेन्ना आमच्या जिवितान जेलसी आसता, तितून स्टबननेस आसता, आमी ऑफेंडेड जाता, स्ट्रायफ आसता, तेन्ना आमी चिंतता की आमी आमच्या जिवितान देंवचाराक आमंत्रण दिलां म्हणून. डू वी रियलायज जेन्ना हांव दुसऱ्याचें वायट चिंतता, दुसऱ्याची नाटकाय करता, ताका न्हू बरो जॉब मेळ्ळा, आतां ताका कंपनीन गाडी दिल्या खंय, आनी म्हजो गो बाबडो इतलीं वर्सां काम करता, हिंगा एक इन्क्रिमेंट सुद्दां जायना. मागीर आयली नाटकाय मागीर ना ताची भुरगीं पळयात, सगळे कॉम्पिटिशनान गेली गोल्ड मेडल, स्कुलान गेली टॉपर, आनी आमची भुरग्यांक ट्युशनाक धाडून सुद्दां पास जायना. इज दीस रिजन फॉर अस टू बिकम जेलस? आनी जेन्ना आमी जेलस जाता, आमकां नाटकाय जाता, तेन्ना कोणाक आमी आमंत्रण करता? सो आतां समज हें वायट चिंतना घेवन आमी न्हिदूंक वयता, नाटकाय कोणूय न्हिदला, नाटकाय घेवन न्हिदला. आतां समज तुज्या घरांत सांजे वेळार तूं तुज्या रुमान भितर सरता आसतना तुवें पळयलां तुवें भितर एक जिवाणें गेलां तें, ओके, जिवाणें भितर गेलां तें तुवें पळयलां, तुका तें धरूंक मेळोंक ना आनी तुवें जाय तें सोदलें पूण तें मेळोंक ना. आतां तुका तें मेळोंक ना म्हणटकर मेळोंक ना, सो वॉट? आतां हांव वचून म्हज्या बेडार न्हिदतलें. अशीं कोणूय न्हिदतलीं काय? तुमचे मदें कोणूय आसात, तुमच्या रुमान जिवाणें गेलां पूण तें तुमकां मेळोंक ना, सोदून खंय तरी लिपलां आसतलें, तुमकां तुवें बेडार वचून न्हीद पडटली रातभर? कित्याक पडची ना? दिश्टी पडना न्हू तें थिंगा, कित्याक पडची ना?
पयला न्हू पयलो म्हणटकूच विसऱ्या ना हा धरून ना आनी न्हिदोल जाल्यार कितें जालें न्हिदची ना जिवाणी म्हणून ते कित्याक कितें आहा जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो आमी न्हिदची नात कित्याक भिरांत आहा न्हू राती येवन नेवाणें कितें करतले तें खबर ना चावल्यार घास मारल्यार आनी विकाचें जाल्यार मागीर मनीस मेलो न्हू सो न्हीद पडची ना न्हू न्हिदोंक जाय न्हू आतां नेवाणें तरी आसा जाल्यार आमी म्हणटा आमकां न्हीद पडची ना सो आमी थिंगा रावची ना टील इट इज फावंड मेळो सोर ताका मारो सोर तेंचें काडलें शिवाय आमकां न्हीद पडची ना पूण तेच भाशेन कितलीं जाणां आमी न्हिदोंक वयचे पयलीं आमच्या मनान जी निड्डुकाय आसा जें दुसऱ्याचें वायट चिंतप आसा दुसऱ्याक वायट आवंडेवप आसा ते आमी आमच्या मनांतलें कुशीन काडून आमी न्हिदूंक वयता सगलीं आमी न्हिदता आसतना तें कुशीन काडून वयताय काय तें घेवनूच न्हिदताय सारकें सांगाय आं म्हाका घेवनूच न्हिदताय सो कोणाक घेवन न्हिदलीं रातभर सोयताना घेवन न्हिदलीं न्हू नाव इमॅजीन आतां रातभर सोयताना बराबर गूड नायट मागीर सकाळीं उठून कितें जालें कितें जाता उगडासूच येता कोणाकूय अशी एक्सपिरियन्स आहा नेक्स्ट डे म्हळ्यार तकली जड न्हीद पडना कित्याक आतां ते ती सगळीं हितू तेंक बरेपण मेळटात तेंकां कितकोन त्रासां घाल्या तें चोया हां यू देन टेन टू थिंक तेंगे कितकोन जाग्यार घाल्या तें कळ्ळें न्हू तेमकां सगळें बरेपण कित्याक आमकांय ना आनी तेमकांय खूंय चिमट काड्या मागीर कोण कितें कोत्तलो मे बी खबर आसा शेजाऱ्याच्या भुरग्याची एग्जाम आसा व्हडल्यान रेडिओ घातलो बेस्ट वे टू डिस्टर्ब न्हू तांकां सदां बरे मार्क्स पडटा आतां मातशें डिस्टर्ब करुया व्हडल्यान रेडिओ घालुया ना तर आनी कितें आसा आमच्या घरान झगडीं करुया सम कायंड ऑफ डिस्ट्रॅक्शन आतां कंपनीन जरी तर एकल्याक बरें प्रमोशन मेळटा बरे भशेन ताजे ग्रोथ जाता मागीर बॉसाक वचून सांगप सर तूं जाणा तूं ना ते जाणा तो कितें करता तो सगळे ओगोत आपल्यागे कितें तरी दुसरेंच कोत्ता घडटा जायते जाणांक घडटा आनी जेन्ना जो मनीस चड बरें करता आनी आपल्या वावर धंदो बरे भशेन करून दुसऱ्यांकूय आदार दिता तसल्या मनशाक पिडापीड दिवं आनी 10 जाण एकठांय जातात आनी जायते फावटी ते 10 आमी आसतात काय ना सो आमी कितें करता दुसऱ्याची बरेपण आवडटा काय तांचें वायट आवडटा आतां तांचें वायट जालें म्हूण म्हजें बरें जातलें ना मागीर कसलो फायदो म्हाकाय ना तेंकाय ना न्हू जे हांव कितें सांगता तें आमच्या जिवितान घडटा काय घडटा ल्हान ल्हान गोश्टी त्यो इल्ल्यो गोश्टी आमकां दिसता ना आतां म्हाका म्हज्या जिवितान बरेपण येवंक जाय म्हाका एक व्हडलें मिलाग्र जाय म्हाका हें दुयेंस आसा 20 वर्सां जालीं म्हजी धोपरां दुखतात 15 वर्सां जालीं डायबिटीज आसा आतां कितें तरी व्हडली मिलाग्र जावंक जाय मागीर म्हज्या जिवितान बरेपण येतलें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनो इट इज नॉट दॅट आमी व्हडलें मिरेकल जावंक जाय तें कशें येतलें म्हाका कोणें तरी सांगलां हो तेच हांवें दिसाक 9 पावटी केलो मागीर सगळें म्हगे जिवितान बरें जातलें जाता प्रेज गॉड तेच आमी करूंक जाय
पूण तेर्स जेन्ना आमी करता म्हज्या जिवितान तेर्स केलो म्हूण बरें जातलें म्हूण करता तें चिंतप वांकडे. आमी तेच करूंक जाय. देवाक आर्गां दिवं, देवाक महिमा दिवं. वी रिसायट द रोजरी. हे आमची एक मोगाची भेट देवाक. जेन्ना आमी आमचे बापा नमान मरे डिवायन मसी म्हणटा ते आमी देवाचो मोग आमी अणभवला ताचे पासत आमी करता. पूण जोरी तर म्हाका म्हजी समजणी अशी आहा की हांवें अमको तेच 9 पाटी केल्यारूच म्हज्या जिवितान पेकोवणी मेळटली जाल्यार तें चिंतप वांकडें. म्हज्या जिवितान बरेंपण येवंक पयले फावटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट म्हाका जाणा जावंक जाय देव म्हजो मोग करता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आय शूड नो देव म्हजो मोग करता. आनी कितलो मोग करता? इतलो मोग करता की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो. कित्या पासत धाडलो? आमी जायते जाणां अशी फॉरेन कंट्रीन बीन वयता न्हू, भोंवडेक वयता पळय, भोंवडेक वयता न्हू, आनी थंय सगळें कितें आसा तें एन्जॉय करता आनी मागीर आमी येता एंड वी फील गूड. जेन्ना देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो, संवसारान एके भोंवडेक कसो धाडलो? देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो एकूच मिशन घेवन की ताणें आपलो जीव एक बलिदान कशें पुरसार मरण आमची पातकां आपले कुडीन घेवन आमचे दुयेंस, आमचे कश्ट, आमचे शेम, शिरा, पॉवर्टी जे सगळें जे आमच्या जिवितान वांकडे आसा ते आपल्याच्या पुताच्या जिवितान घालून आमकां बरेंपण दिवचे खातीर ताणें आपल्या पुताक धाडलो न्हू. जेन्ना देव म्हजो मोग करता, वेन गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, जाल्यार आतां म्हाका दुबाव आसूंक जाय की देव म्हाका कितें गरज आसा तो खरेंच दितलो काय ओ दिवचो ना. चोय आतां हांगा कोणाची भुरगीं आसा? फर्स्ट लायन. एनीबडी हॅज चिल्ड्रन? येस. हाऊ मेनी चिल्ड्रन डू यू हॅव ब्रदर? वन डॉटर यू हॅव. आतां तुजी एकूच धूव आसा म्हणजे खूब मोगाची, रायट. आतां स्कुलान वयता समज, टेक अ टायम वेन शी वॉज स्टील इन स्कूल. आतां स्कुलान कोणें तरी कितें वांकडे केलें, आतां तुजे चेडवाच्या फ्रेंडान कोणाचें कितें तरी चोरलें आनी तें चोरलें म्हणून त्याच्या फ्रेंडाक पनिशमेंट दिवपाचो आसा. आनी जेन्ना ते चेडवाक पनिशमेंट दिवपाचो आसा आनी समज त्या चेडवाची आवय येवन तुज्या चेडवाक सांगता तो पनिशमेंट तूं तुजेर घे आनी तो पनिशमेंट आहा तें तूं घे, ओके. एंड इवन इफ युअर डॉटर अग्रीज एज अ फादर, विल यू बी हॅपी विथ इट? एक संवसारी बापूय चे नोदरेन पळयत जाल्यार तूं खुशाल आसतलो? वांकडें तेणें केलां आनी पनिशमेंट म्हजे धुवेक घोडे स्कुलांतले घोडे भायर काडटले ताका लागून तूं अग्री जातलो ब्रदर? जावचो ना न्हय. सो कित्याक तूं तुजे धुवेचो मोग करता न्हू. यू लव युअर डॉटर एंड यू वॉन्ट टू हॅव हर प्रोटेक्टेड, यू केअर फॉर हर वेलबिंग. सो जेन्ना आमच्या मोगाचें आसता तेन्ना आमी फाटीं सरतले. आनी देवाचो कितलो एकूच पूत आसलो न्हू, आनी पूण ताणें आपल्या पुताक दिलो संवसाराक. कितें करूंक दिलो? कुर्सार मरूंक दिलो न्हू. सोंपें मरण. आमकां मातशें इल्लोसो कितें काट पडलो जाल्यार आमकां दुखता न्हू. आमच्या भुरग्यांक मातशें एक सायकल चलयता आसतना सकला पडली, गावो जालो जाल्यार आमी कितें करता? धांवता, तें नितळ करता, एंटीसेप्टीक लायता. चड डीप आसत जाल्यार ताका मागीर पोंत मारूंक करता, मागीर कितले लाग करता. आतां पळयात देवाचो एकलोच पूत कसो मरण ताणें दिलें. आनी हाचे तर आमकां थावें जायना. देव तुजो आनी म्हजो आमच्या एकल्याचो कितलो मोग करता तो. आनी कितें करूंक जाता? इफ वी आर नॉट कन्विन्स्ड आमकां थोर हेचेर भावार्थना देव आमचो कितलो मोग करता. वी आर नॉट कन्विन्स्ड आनी कितें आमकां आश्वासन दिवंक शकता. सो देवान आपल्या पुताक दिलो आनी आपल्या पुता बरोबर आमकां जें कितें जाय तें सगळें दिल्लें आसा.
आतां हें जें आपल्या पुताक खुर्सार मरण दिलो तें क्रिस्तांवांकूच दिल्लें आसा? Is it only for a person from one country, one faith, one religion? सगळी संवसाराच्या Sister, can you read John 3:16? कोरेस्ताचेर भावाट देवतात ते दोन एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. Praise God. So, पवित्र पुस्तक म्हणना अमक्या मनशाक आख्ख्या संवसाराचो मोग केला आनी एका मनशा खातीर जेजू कुर्सार मेला. सो जीसस इज अ पर्सनल सेवियर. प्रत्येकान जाणा जावंक जाय जेजू म्हजे पासत मेला, म्हज्या पातकांचे बोगसणें दिवं तो मेला. आनी जेन्ना तूं जेजूचेर विस्वास दवरता तेन्ना आमी कोणाची भुरगीं जाता? वेन वी बिलीव इन जीसस आमी देवाची भुरगीं जाता. देन वी आर गिवन द प्रिविलेज टू कॉल गॉड एज आवर फादर. आतां जेन्ना आमी देवाक आमचो बापूय म्हणूंक शकता तेन्ना खंयचोय बापूय आसा जो भुरग्यान कितें बापाय कडेन घडटा तें मागल्यार दिवचो ना कसो म्हणून? सपोजींग ब्रदर तुजे कडेन घडटा तुज्या भुरग्याक एक टॅब घेवन दिवंक ताका जाय, स्कुलान ताजे प्रोजेक्ट आसता, तुजे कडेन घडटा आनी तुजें भुरगें तुजे कडेन टॅब मागता जाल्यार तूं दितलो न्हू? कित्याक तुजे कडेन घडटा आनी तूं तुज्या भुरग्याचो मोग करता. आतां आमचे कडेन घोडेक सगल्या आवय बापाय कडेन जें आमच्या भुरग्यांची गरज आसता तें दिवंक जावचें ना. आमची आर्थीक परिस्थिती ह्या वेळार घडये अशी आसतली की म्हज्यान सगळें दिवंक जायना. कारण सिट्युएशन कॅन बी म्हज्या भुरग्याक टॅब जाय पूण म्हजे लागीं घडना दिवंक. पूण जेन्ना आमी जाणाव की सोर्गींचो बाप म्हजो बाप, तर सोर्गींचो बापा कडेन घडटा आमकां सगळ्यांक जें आमकां कितें जाय तें दिवंक. माय फादर इन हेवन इज अ रिच डॅड. तो स्वर्गार संवसाराचो रूच ना, ताजे कडेन कितें कमी आसा? ना. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता एफेसकारांची चिठीन एफिशियन्स 1:3. प्रेज गॉड. जेजू क्रिस्ताच्या देवाक आमच्या सोम्याच्या त्याच बापाक वाखाणुया दिन वासुया. क्रिस्ता सवे आमची सोर्गीचो आपलो आशिर्वाद सगळी आत्मीक वरदानां तो सुबापणान देंवयत आसा. प्रेज गॉड. सो दॅट मिन्स जेजूच्या वरवीं आमकां सगळीं देणी दिल्लीच आसात. दिवपाची आसात काय ऑलरेडी दिल्ली आसात? मागीर दिल्ली आसात ती घेवपाचें काम कोणाचें? कशी घेतली आमी ते? ताच्या उतरा वरवीं. कशी? जस्ट इफ वी सी द वर्ड वी विल गेट इट. हां, आमी आमच्या काळजान बिलीव करूंक जाय आनी तोंडान उच्चारूंक जाय. आतां समज एक उदाहरण घेवया. आतां आमची भयण आसा मार्ता. आतां मार्ताचो समज शेपाय मोरचे पयलीं मार्ता ल्हान आसतना व्हडलें भाट ताच्या नांवार करून दवरलें आनी तें मार्ता ल्हान म्हणटकूच ताच्या नांवार तें करूंक जायना कित्याक 18 जावंसर जायना. आनी मार्ताक बाबड्याक खबर ना येदें व्हडलें भाट आपल्याच्या नांवार दवरला म्हणून. मार्ता वाडलें आनी थंय कोणें आपलें घर बांदलें. मार्ता कितें करतलें ताचे बाबतीन? मार्ता खबरूच ना. मार्ता तूं कितें करतलें? तूं खबर ना तें भाट आपल्यागे म्हण तुज्यान कितें करपा जाता? जायना. आतां समज तुका कळून आयलें की हें भाट आपल्या शेपायन म्हज्या नांवार दवरलेलें आसा आनी आतां कोणें तुवें दुसऱ्यान बोलत्यांनीच येवन थिंगा आतां घर काडलां. आतां तूं कितें करतलें? करूंक जाय? ओय न्हू. कित्याक नांवार तुज्या नांवार केल्लें आसा पूण फकत तुज्या नांवार तुज्या शेपायन दिल्लें आसा म्हणटकूर तें तुजें जालें ओ तुवें आनी कितें करचें पडटा? हां, ओके. सो तुका आतां तें तुज्या नांवार ट्रान्सफर करचें पडटलें न्हू.
भाट तुज्या नावार करून दवरना, एक वील करून दवरना, पूण तें आतां तुज्या नावार करून एडवोकेटा कडेन वचून पेपर करचो पडटलो, तुवें सही मारची पडटली, विटनस घेवचे पडटले, आनी तें सगळें करून मागीर तें तुज्या नावार करपाचें. कळ्ळें न्हू? आतां जेन्ना तुका खबर ना तें बोलतोच घेवन गेलो, ताका आमी इंग्लीश भाशेन ट्रेसपास म्हणटा. बोलतो येवन तुवें आपलें स्थापता, घर जावं बिजनस कितें. पूण जेन्ना तुका कळटा तेन्ना तूं अधिकार घेता आनी तें परतून आपलें घेता, नांवार घेता. तेच भाशेन जें कितें जेजून आमचे पासत केल्लें आसा तें सगळें पवित्र पुस्तकान बरोवन दवरलें आसा. जांकां तें खबर ना ती तें अणभवूंक पावनात. जांकां तें खबर आसा ती तें घेवन आपल्या जिवितान तो अणभव घेतात. आतां जेन्ना एक भाव, आतां आमचो भाव आसा ब्रदर हेमंत, वा जावं जायत्यो आमच्यो भयणी आसा, सिस्टर शार्मिला, ही जेन्ना देवाचें उतर शिकूंक लागली आनी देवाचें उतर काळजान तांच्यांनी घातलें, तोंडान उचारलें, देवाचें बरेंपण तांच्या जिवितान आयलें आसतलें. तुमकां दिसता तांच्या जिवितान देवाचें बरेंपण आयलें आसतलें? आतां उरल्यान तांणी म्हणोंक जाता, अरे तेंच्या जिवितान कितलें बरेंपण आयलां, देवा उतर म्हाकाय समजता, पूण म्हज्या जिवितान कित्याक बरेंपण येवंक ना? हांवें कितें तरी करूंक जाय, हांवेंनूय कितें तरी करूंक जाय आसतलें काय? सो आय नीड टू स्टेप इन फेथ. जशें जेन्ना ताका मारता कळोन येता की हें भाट म्हजें आनी म्हाका दिल्लें आसा आनी हांव एडवोकेटा कडेन वचून तें म्हजें ट्रान्सफर करतलो, तेच भाशेन जेन्ना देवाचे प्रॉमीस, देवाचे बासावण्यो आमकां पवित्र पुस्तकान दिल्ल्यो आसात, त्यो बासावणी आमी घेवन काळजान दवरून, काळजान विस्वास दवरून, तोंडान उच्चारून ते देवाचे जे प्रॉमीस आसात ते आमी घेवंक जाय. मोगाच्या भावा भयणींनो, जायते फावटी नेणारपणान आमकां खबर ना, आमचो होप कितें आसा तो आमकां खबरूच ना. म्हणटकर आमी गरीबसाणेन, दुयेंसान, सॅड जावन जियेता. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा ताच्या गायांनी तुमकां पेकोवणी मेवल्या, म्हणटकूच तुजो अधिकार कितें? तुजो अधिकार पेकोवणी. तुजो जो कोण पॉवर्टीन आसा, गरीबसाणीन आसा, ताजे अधिकार ग्रेस्त काय, सुशेग, जॉय, पीस, हे सगळो तुजो अधिकार. पूण जे पर्यंत तें तुका खबर ना ते पर्यंत तुका मेळटलें ओ तें आसा, पूण तुका तें अणभव मेळना. प्रेज गॉड. आमची गोत अशीच कितें जाल्या काय की म्हाका खबर ना म्हजो अधिकार कितें आसा, म्हणटकूच म्हाका तें म्हाका अणभवूच मेळोंक ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां तुमकां तुमचो अधिकार कळ्ळो? आतां पळयात, पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, जेन्ना देवान संवसार रचलो, उत्तर उलोवन देवान संवसार रचलो. कितें म्हणलें? उजवाड जा, लेट दे बी लायट. उतर उलयलें आनी मागीर उजवाड जालो. तर ह्या संवसारान जें कितें घडटा तें उतर उलयतात ताजे उद्देशींच घडटा. जेन्ना जेजू संवसारान आसलो आनी ताका कोणाकूच पेकोवणी दिवपाची आसली, तेन्ना जेजून उतर उलयलें, ओ तो फकत थंय उबो रावलो आनी तांकां पेकोवणी मेळ्ळी, तांचे उंडे मल्टिप्लाय जाले, तांची दुयेंस तांचे वयल्यान मेळे आत्मे गेले. जेजू फकत उबो रावन तें गेले काय जेजून उतरां उलयलीं? स्वर्गींच्या बापान उतर उलयलें आनी हो संवसार रचून काडलो. जेजून उतरां उलयलीं. कितें उलयलें? कसलीं उतरां जेजून उलयलीं? जेन्ना उंडे घेतले, बापाक आर्गां दिलीं, फादर आय थँक यू दॅट यू हॅव हर्ड मी. तुवें म्हजें मागणें आयकलें म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. भावार्थान तो उलयलो. लाजारासाच्या फोंडाच्या भायर आसतना तो उलयलो आनी कितें म्हणलें? लाजारस भायर सर. ताचें नांव घेतलें आनी म्हणलें भायर सर.
आयलो लाजार फोंडांतलो भायर सरोन. येस. आता तुमच्या जिवितांत जे कितें वायट घडटा तें तर तुमच्या जिवितांतले भायर काडूंक जाय जाल्यार फकत चिंतूनच तें भायर सरतलें काय तुमी ती देवाच्या नांवान जी पदवी तुमच्या जिवितांत दिल्ली आसा ती तुमी उलोवन ताका जे वायट तुमच्या जिवितांत घडटा ताका हुकूम घालून भायर काडूंक जाय. हुकूम घालून भायर. काडटात काय आमी भायर काडटात हो घेवनूच आसा. देवा जाय तेदो ना देव काडटलो, देवान दिला देवान व्हड जावं म्हणटात तशें म्हणटात काय म्हणनात. देवान दिला देवान व्हड जावं. देव आमकां दुयेंस दिता न्हू कितें कोणाकूय दिसता देवान दिला म्हणून दुयेंस. पळयात मोगाच्या बाबा भयणीनो दूरदूताचो इतिहास कितें म्हणटा. Acts 10:38 Jesus was anointed by the power and the Holy Spirit and he went on healing all those who were sick. म्हणजे जेजू भितर पवित्र आत्मो आसलो आनी ताचे वरवीं तो ऑथॉरिटी घेवन जी कोण दुयेंस आसलोली तांकां सगल्यांक जेजून बरें केलें. थोड्यांक बरी केली काय सगल्यांक बरी केली. सगल्यांक बरी केली न्हू. म्हणटकूच जेजून कोणाक सोडूंक ना. आनी जेन्ना जेजून सगल्यांक बरी केली म्हणटकूच जीसस इज अगेन्स्ट सिकनेस. जाल्यार देवान तर सिकनेस धाडलोलें जाल्यार जेजू सिकनेसाचेर एगेन्स्ट आसलो. दुयेंस तर देवा कडल्यान येता जाल्यार जेजू दुयेंसा आड आसलो ना आसचो नासलो न्हू. कसो बापाचे आड आसतलो. सो सिकनेस दुयेंस जे आमच्या जिवितान आसा तें देवा कडसून येवंक ना. आनी ताका लागून जे देवा कडसून आमच्या जिवितान येवंक ना ताका आमी सत्याक घेवन आमच्या जिवितांतले भायर सरोंक हुकूम घालूंक जाय. ताका घेवन रावपाचें ना. नॉट ओन्ली दुयेंसूच न्हय गरीबसाण आयला देवान आपली बासावण्यो दिल्ल्यो आसात त्यो बासावण्यो आमी उलोवन आमच्या जिवितान देवाचें बरेंपण घेवंक फावो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां जेन्ना आमच्या कोणाच्याय जिवितान कसली मे बी सिकनेस आसा जाल्यार पवित्र पुस्तक आतां आमी एक स्क्रिप्चर पळोवया जो जायते फावटी हांगा एक्सप्लेन केला आसतलो पूण आनी एकदां आमी पळोवया. कित्याक यू नो पवित्र पुस्तक म्हणटा भावार्थ कसो येता. फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. जशी तुमकां हें देवाचें उतर आयकोन येता परत परत आयकोन येता तें तुज्या मनान तुमी नियाळटा तेन्ना तुमकां भावार्थ येता. सिस्टर रीड मार्क 11:23. हे हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या काळजांत दुबाव दवरी नासतना आपूण म्हणटात तें जातलें म्हूण भावार धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच तें ताचे सोरी घडटलें. प्रेज गॉड. आतां जेजू सदां म्हणण्यांनी उलयतालो म्हणटकूच ताणें दोंगर म्हणलो. आमकां दोंगराक सांगपाची गरज आसा काय आमच्या जिवितान प्रॉब्लेम आसा ताका सांगपाची गरज आसा. आमच्या जिवितान प्रॉब्लेम आसा ताका सांगपाचें उमटून वच आनी खंय पड. आनी जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना कितें गरजेचें. 24. देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार धरात आनी तें तुमचें जातलें. सो सदांच जेन्ना तुमी मागणें करतात तुमी कितें मागतात ताजेर तुमी भावार दवरूंक जाय. आतां जोरी तर जायते फावटी जेन्ना हांव दुसऱ्या पासत मागणें करता कोण दुयेंत आसा तांकां देवाचें उतर दिता जायते फावटी आमचें मागणें चुकीचें जाता. कितें म्हणटा आमी प्रेशर चड आहा देवा मगे प्रेशर नॉर्मल कोर. सो आमी कोणाक हुकूम घालता आतां देवाक सांगतात पूण देव म्हणटा हांवें पदवी अधिकार तुका दिल्लो आसा. सो देवान जें काम म्हाका कोर म्हूण सांगलां तें हांव परतें देवाक कोर म्हूण सांगता. सारकें आसा. मागीर देव करूंक शकता. मागीर आमी कितें म्हणटा देवाको इतू मागिल्लें पूण देवान मगे मागणें आयकलो ना. सारकें मागलां. कशें मागूंक जाय. देवाचें उतर घेवन देवाक आर्गान दिवन
आमी मागोंक जाय कशें दोनया तुज्या गायांनी तुवें म्हाका पेकोवणी दिल्या म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. सो तुका जी कितें तुजो जी डिझायर आसा, तुका बरी भलायकी जाय, तुका बरी सर्वीस जाय, तुका बरें पागार जाय, एका म्हणटा आमी डिझायर. तुजी डिझायर कोणाक भुरग्याचें देणें जाय, कोणाक बरी सर्वीस, कोणाक लायफ पार्टनर, कोणाक भुरगीं आयकोनात, भुरगीं ओबिडियंट जावंक जाय, जाल्यार ही जी जावन आसा ती तुमची कितें म्हणटा आमी ताका डिझायर. आमच्या काळजाचो ओत्रेक ओ आवर हार्ट्स डिझायर. ही डिझायर आमी आमच्या तोंडान उच्चारूंक जाय आनी देवाक आर्गां दिवंक जाय. ती आमकां ऑलरेडी देवान दिली म्हणून देवाक जेन्ना आमी आर्गां दिता जाल्यार ते आमच्या जिवितान घडोवन येतलें, शुअर येतलें. देवाचें उतर पवित्र पुस्तक सांगता एवरी प्रॉमिस ऑफ गॉड, एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज अ येस एंड आमेन. देवाचें उतर ओयच. सगल्यो ज्यो बासावण्यो ज्यो दिल्ल्यो आसात दे आर येस एंड आमेन. कोणा वरवीं? म्हजे वरवीं, जेजू वरवीं. सो जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान मागता ते आमकां जेरून फावो जाता. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. सो जेन्ना हो अधिकार आमकां दिल्लो आसा आनी आमी तर हो अधिकार आमकां दिल्लो आसा तो आमी यूज करिना जाल्यार आमची जिवीत सुबामपणी अबांडंट जिवीत जें आमी म्हणटा तसलें जातलें काय सदांच उणेंपण आमच्या जिवितान. If we don't use the authority that God has given us, आमी तर देवाच्यो बासावण्यो घेवन आमी ताचेर बावार धरून तोंडान आमी उच्चारिना आमच्या जिवितान बरेंपण येतलें काय आमी सदांच मागणें करीत रावतलीं आनी कांयच चेंज जायना म्हणटलीं? कांय चेंज जावची ना न्हू. आमी तर आमी सारके तरेन आमी मागणें करिना. आमकां जो अधिकार दिल्लो आसा जेजूच्या नांवान तो तरी आमी एक्सरसायज करिना जाल्यार आमच्या जिवितान बरेंपण आमकां अणभवचेंच ना. देन मे बी हांव 40 वर्सां जालीं दिमेर रावन तेर्स करता, कांयच बदलो ना. मागीर कितें? देवाचेर शीण. इतलें हांवें मागलें पूण म्हजें मागणें देवान आयकोंक ना. सारकें मागलां काय? देवाचें उतर आमकां म्हणटा मार्क 9:23. आमी म्हणटा न्हू जायते फाटी म्हणटा नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड म्हणटा. सारकें न्हू. सो आमी कितें म्हणटा? नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड म्हणजे आतां सगळें जें पॉसिबल करपाचें आसा तें देवान करपाचें. हांवें फकत बसून रावपाचें देव करतलो म्हणून. पूण आतां पळोवया मार्क 9:23 कितें म्हणटा तें. बावार दोता ताच्यान सगळें जाता. प्रेज गॉड. आतां जेजून कितें म्हणलां? बावार दवरता ताच्यान सगळें जाता. तो आमी जेन्ना जेजूच्या उतराचेर बावार दवरता तेन्ना आमच्यांनी सगळें आमच्या जिवितान घडून हाडूंक जाता. प्रेज गॉड. सो आतांच्यान आमी आवी बिलिवर्स ओ आवी बेगर्स? जो जेन्ना आमी दी म्हणटा तेन्ना आमी आमकांच एक भिकारी जाल्ल्या भशेन ट्रीट करता. कोण म्हणटा दी म्हणून? भिक्षा मागता आसतना आमी म्हणटा न्हू म्हाका कितें घाल, म्हाका कितें दी. पूण आमी भिकारी न्हय, आमी देवाची भुरगीं आनी देवान जेजू उदेशी आमकां सगळ्या देण्यांनी भरलेलीं आसात. ती आमी जाणा जावंक जाय आनी देवान जो आमकां अधिकार दिला जेजूच्या नांवा वरवीं तो आमी यूज करूंक जाय. जायते फावटी आमच्या जिवितान गोडे दुयेंस येता, पिडा येता तेन्ना आमी आमच्या जिवितान यूज करूंक जाता ना तर दुसरो कोण दुयेंत आसा तांच्याय जिवितान ते यूज करूंक जाता. आतां तो अधिकार आमी घेतलो जाल्यार आमी मार्क 16:18 पळोवया. बावार दोतीत आनी पवित्र स्थान घेतीत ती सोडवून जोडटलीं. पूण बावार दोरिना जाय ती खास्तीचें फळ म्हूण घेतलीं. बावार दोतल्या सवें ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तिपी बी तांकां तें वायट जावचें ना.
पिडेमोताचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली. प्रेज गॉड. कितलो आमकां अधिकार दिल्लो आसा पळयात म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनो. सगल्यांक तुमकां देवान हात दिल्ले आसात न्हू. तुमच्या सगल्यांचे हात माकल्यात. इफ यू ले युअर हँड्स ऑन द सिक विल रिकवर म्हणटा पवित्र पुस्तक. हे खरे. कितल्या जाणांनी तुम्ही दुसऱ्याचेर हात दवरला काय आयज पासून? हात वयर काडुया पळोवया. कितल्या जाणांनी दवरला? एकदम बरें. बट दॅट पर्संटेज इज हार्डली 15%. जाणी हात वयर काडला 100रांतल्यान गोडे 15च आसतलीं. आनी बाकी आसात तांणी कितें करपाचें? आतां तुमकां देवाच्या उतराची वळख मेळ्ळ्या, देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळ्या. आतां तुमी रावपाचें, तांणी येवन तुमचेर हात दवरूं, काय तुमी आतां भावार्थ दवरपाचो की तुमकां देवान ऑलरेडी ऑथॉरिटी दिल्या, देवान तुमचे हात मागल्यात, तुमी दुसऱ्यांचेर हात दवरून मागणी करीत जाल्यार ती बरी जातली. वो भावार्थ तुमी दवरची गरज आसा? शुअर? आवाज बरो येना. सगळ्यांक दिल्ली आसा ही पदवी? क्रिस्तान जी आसा तांकां सगळ्यांक ही पदवी दिल्ली आसा? जाल्यार आतां जेन्ना हांगा कोणूय नवो येतलो ह्या जाग्यार आनी कोणूय दुयेंत आसा म्हणून कळ्ळें जाल्यार कोणाच्यानी येवन त्या मनशाचेर हात दवरून त्या मनशाक पेकोणी दिवंक येता? वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सो बिफोर वी कन्क्लूड, कोणाकूय हिंगा कसली दूख आहा, कसली कुडीन दूख आसा, ताचे पासत आमी मागतले. काम यो भयणी मुखार यो. हांगा यो. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आता देवाच्या उतराची समजणी दिल्या म्हणटकच आता आमी कितें शिकल्या? सगल्यांक ही पदवी दिल्ली आसा. सारकें? सो आतां मागणें कोण करतलो? मागणें कोण करतलो? कोण हात दवरतलो? हू इज गोइंग टू ले हँड्स ऑन द सिक सो दॅट द सिक रिकवर? Praise God. Thank you, Jesus. Whoever believes that the hands are anointed, and when the person lays the hands on the sick will recover. ताणे फुडें येवन ह्या दोनूय भयणाचेर हात दवरचो. प्लीज कम ब्रदर. Praise God. Thank you, Jesus. So many have believed, no? सगळ्यांनी म्हणला न्हू आतां आमी जी कोण बरी ना तांचेर हात दवरून दुयेंतांक बरी करूंक शकतात म्हणून. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You want to be prayed over or you want to lay hands? You want to lay hands. Okay, you both can lay hands, no problem. Praise God. आणि कोणाचेरूय कसली दूख आहा कुडीन? Physical pain? Because we have so many empowered believing believers जाणी मानून घेतला की आपल्या कुडीन देवाची पदवी आता आसा पवित्र आत्म्याच्या बळान. प्रेज गॉड. यो भयणी, कम फॉरवर्ड. सिस्टर, ले हँड्स ना. आता आम्ही मागूया तांचे पासून. प्लेस युअर हँड. कम हियर. Come here. Still there. We have two people there. Brother. So, जी कोणाचे कुडीन कसली दूख आसा जावं कसले सिम्पटम्स आसा तुमचे लागीं मागता तुमचे दोळे धांपात. क्लोज युअर आयज. आतां जेजूक फुरसार मारलोलें तें चित्र तुमच्या दोळ्या मुखार हाडात. तुमचे दोळे धांपूनच दवरात आनी आतां तें चित्र तुमच्या दोळ्या मुखार आसा तें नियाळात. जेजूक आख्खेच आंगाक गाये जाल्ले आसात. ताची आख्खी कुडीक गाये आसात. ही इज ब्रुज्ड. आतां खिडे आसात. दोनूय आतां खिडे आसात.
पांयांक हिडे आसात, कूस ताजी विदल्या, तोकलेर कांट्यांचो मुकुट. सोगले गायांतल्यान जेजूचें रोगोत व्हांवता. आतां तूं चिंत, आपूण ह्या जेजूच्या कुर्साचे मोडीन आसा आनी जेजूचें ओमळीक रोगोत जे ताचे कुडींतले व्हांवता ते तुज्या तोकलेर पडटा. प्रत्येका मनशाच्या तोकलेर हे जेजूचें रोगोत व्हांवता. तोकलेच्यान तुज्या आख्खे कुडींतल्यान तुज्या पांयां तोळासून जेजूचे कुडींतलें रोगोत जें व्हांवलां त्या सगल्या रोगतान तूं आख्खो बुडवलेलो आसा. जेजूच्या रोगतान जिवीत आसा आनी हें जिवीत तुजे भितर आतां व्हांवलां. The life of Jesus is flowing through you right now. आनी जशें हें जेजूचें जिवीत तुज्या भितर व्हांवता, तुजे कुडीन आसलेलो कसलोय तो रोग जावं ऑलरेडी मेल्ट जावन विरून तो गेलो. कसलोय तो रोग जावं जेजूच्या ओमळीक रोगतान तुजे कुडीन आसलोली सगली पिडा मेणा भाशेन मेल्ट जावन गेली. तुजे कुडीन आसलोली सगली दूख आतांच्या आतां जेजूच्या कुर्सार ती ओडून घेतली. जेजून आपल्या कुडीन तुजे कुडींतली दूख आतांच्या आतां ओडून घेतल्या. आनी जोशी ये भयण ओ भाव तुजेर हात दवरून आसात आनी पवित्र पुस्तकान जशें म्हणलां, भावार्थी जेन्ना दुयेंतांचेर हात दवरतलीं दुयेंत बरें जातलें. तर ह्या वेळार तुमचेर जे हात दवरलेले आसात ते पवित्र आत्म्यान मागलेले हात आनी जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या बळान हो पावर तुमचेर भितर येवन तुमकां पेकोवणी फावो जाल्या. जेजू ही पेकोवणी तांकां हे पेकोवणेचो तांकां अणभव दिल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. कित्याक तुजें उतर म्हणल्यार जिवें आनी हे जिवें उतरान आनी ह्या तुज्या ओमळीक रोगतान आयज आमी देवीक काकुतीचो आयतार मनयला. सगल्यांनी आपले दोळे धांपचे, कोणेच हांगा तुवें पडोवचे न्हय. तुमचे एक एकल्याचे दोळे धांपात आनी दोळे धांपून तुमी आतां देवा कडल्यान उलोयात. ही देवी काकलूत गोशगोशीत आतां व्हांवता. जेजूच्या काळजांतल्यान ही काकूत व्हांवून तुमचे सगळे गाये बांदून तुमची सगळ्यो दुखी कोंती तुमच्या जिवितांतल्यो आतांच्या आतां सगळ्यो काबार केल्यात. जेजूचो मोग तुमच्या काळजान व्हांवता आनी ओ जेजूचो मोग तुमच्या काळजान व्हांवता आसतना तुमच्या पातकांचे तुमी आतां दूख दवरला म्हणटकूच जेजून तुमकां सगळ्या पातकांतलें बोगसणें दिलां आनी तुमकां एक नवी रोचना केल्या. ही नवी रोचना ती जी तुमकां केल्या ती तुमी अनुभवल्या आनी क्रिस्तान तुमी आतां एक नवी रोचना जाल्यात. बापाची भुरगीं जाल्यात. जसो जेजू बापाक तशी तुमी एक एकली बापाची भुरगीं. देव तुमकां आतां स्वर्गीचो बाप तुमकां आतां विंगयता आनी म्हणटा, म्हज्या पुता म्हजे धुवे हांव तुजो मोग करता. हांवें तुका बक्षिल्या, हांवें तुका म्हज्या पुता वरवीं सुबाम जिवितान बोल्ल्या. तुजी पेकोवणी घे, तुजो सुसेग घे, तुजी शांती घे, तुजें बरेपण घे. Thank you, Jesus, that you have delivered your people. Every spirit of infirmity, I command you in the name of Jesus, get out right now, out. I command you that you are commanded to go out, never to return again. Thank you, Jesus.
I believe that whatsoever I have spoken, it is already accomplished. Your people are healed. Receive your healing in the name of Jesus. मोगाच्या भावा आणि भयणींनो, जेजूच्या नावान तुमची पेकोवणी घेयात. काळजा मनाची शांती अनुभवात. शांतीचो कुंवर तो, मोगाचो जोर तो, देवाचो मोग अनुभवात. ताचे बोगसणे तुम्ही एक्सपिरियन्स करात. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक सुटका दिल्ल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. Heavenly Father, we thank you, we praise you, we make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तो तुझा किती अनुभव सांगूंक सोदताय एकाद दोन उतरांनी? किती तुका अनुभवला ह्या वेळार? Praise the Lord. Praise Jesus. आयज म्हाका एक सिस्टरीन विचारला कितें फील जाला हें, पण आयज येतना हांव असो येयल्लो. हॅलो प्रेज द लॉर्ड. आयज येतना हांव असो येयल्लो की मायंडान म्हज्या कितें आसा आनी कितें ना तेंच खबर नासलें. फक्त नेगेटीव थिंकींग असलें. आनी देवाक येतना ती एक शर्मिल भयण म्हाजी मिसेस आसा वांगडाय सांगलें, आयज देव म्हाका अशें उतर दिवं की म्हाजी नेगेटिविटी सामकी डिएक्टिवेट करून उडोवं. आनी खरेंच देवाक प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जिजस म्हणटा. देवान म्हाजी ती डिएक्टिवेट केली. आयज पळय म्हजे रिपोर्ट्स आसा, खुर्चेर आसा. ब्रदराक सगळे हांवें रेमंड ब्रदराक सगळे मॅसेज केले, सगळे कितें कितें टेस्ट करतना रिपोर्ट मेळटना सगळे हे केले, पूण देवान म्हाजे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल दिले. नॉर्मल इतले दिले. मदीं क्रिएटिनाचो एक इश्यू येयलो. क्रिएटीन वाडलो म्हणटे हांव भिलो. म्हाजो भाव जुळो भाव म्हाजो, सो ताका किडनी इश्यू जाल्लो. पूण देवाचे ब्लेसिंगान ताका 20-21 वर्सां आयुश्य मेळ्ळें आनी तेजे नंतर तो अनंतात विलीन जालो. पूण म्हाज्या मनान भंय उरलो, बाबा हांव तेजो ट्वीन ब्रदर आनी अशें जालें. फॅमिली कितले त्रास पडले, कितें जालें. पूण म्हाकाय तशेंच जायत बीन काय आनी कितें गुगलाचेर डॉक्टरांचें आयकोन हांव सारको नर्वस जालो. इतलो नर्वस जालो म्हाका कांयच सुचना कितें करप आनी कितें ना तें. रिपोर्ट केलो, ब्रदराक प्रेयरीन दवरपाक लायले, सगळे केले. रिपोर्ट अल्ट्रासावंड सगळे किडनीचे एकदम टोटल नॉर्मल येयलें. सो परत मागीर ब्लड टेस्ट केली, क्रिएटीन हे केले. 1.53 असले, देवान ते 1.48 केले. आनी म्हणलें देवा तुजे हांवें हांव बरो जालो. ब्रदरान म्हाका वर्ड दिलो, थँक्यू जिजस, आय एम कम्प्लिटली हिल्ड फिजिकली, स्पिरिच्युअली, फायनान्शियली. पूण तितून हांवें ॲड केलें हांव मेंटलिटी बिगडलेली. मेंटली करीत रावलो. देवान नॉर्मल केलें तरी म्हाका तितूंतल्यान हांव आवट जायनासलो. पूण आयज येतना हांव देवाक उलो मारून येयलो. आनी म्हाका खरेंच आयज ते ट्रूथ आनी फॅक्ट म्हणून आसा तेजो आयज खरेंच अनुभव येयलो. फॅक्ट इज फॅक्ट म्हणून, ट्रूथ हे ट्रूथ म्हणून देवान घाव्यांनी म्हाका बरो केलो. आयज जो फॅक्ट खरेंच म्हज्या मनान जो आसलो तो फॅक्टिशियस. आमी प्रोग्राम पळयता, हे प्रोग्राम अशे फॅक्टिशियस आनी कितें. खरेंच तो एक प्रोग्राम सिरियल जाल्ली म्हाज्या हे लायफान, हे शरीरान बॉडीन ती सिरियल आयज दी एंड जाली. म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड. आनी आतां सुद्दां इतलें म्हाका जिवाक बरें दिसलें. आंगान एक थंडीची येयल्ल्या सारकी जाली. मदीं देवाचे उजवाड मदीं असले सगळे रेडिश जाले दोळ्या मुखार. देवान म्हणलें म्हाका सगळे रक्तान तेजे आयज सारको हे केलो, नाडून म्हाका हील केलो. म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. थँक्यू, प्रेज द लॉर्ड. आयज देवा कडेन मागता, आयज जशे सगळे भयणी येयल्या, भाव येयल्या, तांकां देवान असोच हील करून सगळ्यांक हील केलें म्हणून हांव देवा कडेन आर्गां दिता. थँक्यू, प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू ब्रदर. तुमचें नाव कितें? प्रशांत नायक. पळयात मोगाच्या भावा भयणींनो, ह्या भावान आपलो अनुभव सांगला. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान अशें घडटा की सगळें बरें जालें, पूण खंय तरी एक भिरांत उरता, एक दुबाव उरता. वॉट इफ म्हणटात न्हू आमी, वॉट इफ तोणें कितें उरलां काय, तोणें कितें परत जायत काय. सो एक दुबाव उरता. आनी जेन्ना आमी दुबाव घेवन रावता तेन्ना आमकां एक फ्रीडम आसना. आमी एक ट्रॅप कशी जाल्ल्या भशेन रावता. आमकां आमच्या मनाक सुसेग आसना. कुडीक भलायकी आसत गोडेक, पूण मनाक एक शांती आसना.
आणि आयज ह्या भावाक देवान ती सुटका दिल्या आणि पवित्र पुस्तक म्हणटा whom the son sets free is free indeed. ताका देवान सुटका दिल्या आणि ही देवाची सुटका ताणे अनुभवल्या आणि म्हणटकूर ताका फ्रीडम मेळ्ळा. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू ब्रदर. थँक यू ब्रदर. आणि कोणाकूय आपले अनुभव सांगूंक जाय? कितें सांगूंक जाय? तुका कितें बरेंपण दिसलां? तुवें कितें चिंतलां? Praise God. Thank you, Jesus. Don't worry. इंगाची जी आसा न्हू सगळीं आमी देवाचें उतर शिकोंक येता आनी आमी चिंतचें न्हू घोडे म्हजें एक उतर फाल्स पडत, हांव उलयलां तें घोडे मातशें वांकडें आसत. डजंट मॅटर. देवाक आमचें काळजान कितें आसा तें देव जाणा. गॉड नोज द हार्ट कंडिशन. आनी जेन्ना आमचें हार्ट कंडिशन सारकें आसता तें घोडे केन्नाय उतर उलयता आसतना आमी लँग्वेज यूज करता आसतना एक्सप्रेस करता आसतना सारकें बसना, कांय परवा ना. देव जाणा. देवाक आर्गा. मोगाच्या भयणानो खऱ्यानूच हे भयणी सांगाताक हांव येयलोलें हिंगा आनी म्हाका तूं विचार काय भोगली जायतें उतर म्हाका जिवितान मेवलां आनी आतां हांव हिंगा येयलो तेदो दी म्हजें उदक घाल म्हणलो डॉक्टरान आनी तुका चलपा जावपा ना आनी हें जावपा वय मोड एशें म्हण आहलो म्हगेली पळय तुमी जायते लूज जायन मोठा देखून हांव देवाक आर्गां दिता. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Boyni tuka Martha no? हारगा तुका जेजू पकाणी तुका जेजू. हे भयणीन म्हाका ज्वालीत भयणीन म्हज्या घरा येवन म्हाका जायते हे देवाचें उतर पुरगुटलें आनी येसुआ ते म्हाका तेणें आपोवन हाडलें. आज येता हाल येता म्हणून हांवें ताका केट केलें म्हूण आज म्हज्या मतीन जालें आनी हांव येतलें म्हणून इतल्यान म्हजी पिडा पयस करून देवान बरी केली म्हूण देवाक आर्गां दिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for healing your people. Thank you, Jesus. Boyni तुका कितें सांगचें आसा? तुका जाता ते भशेन हिंग येवपा म्हाका हें नासलेलें येवपा म्हाका मोनच नासलेलें सो म्हाका आरती मॅडम सांगिल्लें यो तूं केलींग मेळटा म्हणून हांव नको हांव येता म्हाका कितें बसलो कडेन पासून म्हाका अशें करून चेर मेळटालें हांव नको आनी म्हाका आतां म्हज्यो अशें करून हांव एमरो सारको तो म्हाका अशें करून कितें गेलें अशें म्हजें अशें करून ताळ्यांतल्यान तेदो म्हाका सारकें हें जावपा लागलें. हांव पंपू घेवन भोंवता खूंय भोंवता आसतना म्हगे दोग जाण भुरगीं आयला आनी कांयच जायना कोणें सांगून जेजू तुका आर्गां जेजू तुवें म्हाका हाजे पासून सोडलो ना तुका आर्गां जेजू. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड. ह्या हिचे जे जिवितान जो पंपाची जी गरज पडटा आयज जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या बळान ह्या रिक्वायरमेंटाचेर ह्या पंपाचेर हांव शिराप घालता आनी तुज्या जिवितांतलो हो पंप कोसरून गेलो म्हणून हांव देवाक आर्गां दिता. आर्गां जेजू. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड. जीसस. सो आतां तिच्या जिवितान जें कितें घडलां आनी तिणें म्हणलां तें कितें पवित्र पुस्तक म्हणटा द योक द एंट्रन्स ऑफ द वर्ड इट डिस्ट्रॉयज द योक अँड इट अपलिफ्ट्स द बर्डन. म्हणजे जो भार जो तिच्या जिवितान आसलेलो तो आतां काडून उडयला. देवाच्या उतराचे परगोटणी वरवीं तो आतां तिच्या जिवितांतलो काडून उडयला आनी ताका लागून तिका आतां ल्हवूशें हो एक अणभव येयला. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आतां पवित्र पुस्तक म्हणटा न्हू कास्ट युअर केअर्स अनटू हिम फॉर ही केअर्स फॉर यू. सगलीं आमी कितें ना कितें भार घेवन येयल्या आसतलीं. आतां घरा वयता आसतना आमी जाणा आमी कितें करपाचें आसा. कास्ट ऑल युअर केअर्स अनटू हिम. सगलो तुजो भार काडून जेजूशीन दिवपाचो आनी म्हणपाचें कितें लॉर्ड जीसस आय ट्रस्ट इन यू. Praise God. Thank you, Jesus. Jesu karga.
सो आम्ही देवाक दिनवासनीचे मागणी करूया आता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गींच्या बापा, आम्ही तुका अर्गान दिता. जेजू, आम्ही तुका अर्गान दिता. पवित्र आत्मे, आम्ही तुका अर्गान दिता. ह्या वेळार आमचे थंय तूं आशिल्ल्या पासत जेजू तुका अर्गा. होली स्पिरीट, म्हज्या तोंडांतलें जें कितें उतर तुवें म्हाका सुचोवन जें हांव उलयलां, हांव विस्वास दवरतां की ह्या उतरा वरवीं जे म्हज्या हांगा एकटल्ल्या भावा भयणीन हें उतर आयकलां, त्या उतराचेर तांच्यांनी नियाळ करून दीस रात मेडिटेट करून आपलें मन बदलून देवाच्या उतराचे भासावणे वरवीं आपलें मन चेंज करून आपलो जो अधिकार देवान क्रिस्ता वरवीं आमकां दिल्लो आसा तो अधिकार घेवन जिवितांतलें जें सगलें वायटोवें, जें कितें उणेंपण, जें कितें दुयेंस, गरीबसाण, रिलेशनशिप्सान कितें प्रॉब्लम आसा तें सगलें तो जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या बळान तांकां हो अधिकार यूज करूंक पवित्र आत्म्या तूं तांकां आदार दिताय. आनी ही जीं जशीं घरा वेताय ती फकत आपल्याच जिविताक हें यूज करूंक न्हय, पूण जें देवाचें उतर तांच्या भितर रिगलां तें देवाचें उतराचें तें आतां फुडें गोवायक जावंक, दुसऱ्यांक हें देवाचें उतर दिवन दुसऱ्यांक देवाची लागीं सरोंक, दुसऱ्यांकूय हें सुबाम जिवीत अणभवूंक ती वावुरतली म्हणून हांव तुका आर्गां दितां. जेजूच्या नांवान हें मागणें करता. आमेन, आमेन एंड आमेन. ग्लोरी बी टू द फादर एंड टू द सन एंड टू द होली स्पिरीट.